Yesu, Aradan Yesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बडोजीच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवा तुमची हृदय घेऊन या पुंतळा तुम्ही भक्तीन हांगासर आयल्यात. ती सर ते सवा या आराधना मुखांतर सुमय मुखार दवरा. हो आराधनाचो वेळ भोव पवित्र वेळ, भाग्यवंत वेळ आनी ह्या भाग्यवंत वेळांत समयाक भेटचो वेळ, समयाची बेसवां घेवचो वेळ, समयाक स्पर्श करचो वेळ. आमचे सगळे कश्ट गंध दूख बेजाराय समयाच्या पांयांतळा आमी समर्पया. थोडो वेळ समया संगी करसुया. समयाची बेसांवां, समयाचो आदार, समयाची भलायकी, समयाचो संतोष समाधान आमचो करून घेवया. ह्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. ऑनलायन आराधना करतल्या समेस्त भक्ती खातीर आमी मागता. तुमचे कश्ट गंध दूख बेजाराय समय सगळे तो तुमकां सुडका सोडवून दिवन दी, बरी भलायकी तुमकां बरोवन दी, सगळे तुमचे कश्ट परिहार करून दी म्हण ह्या संदर्भार आमी मागता. समयाक स्वागत कर आराधनाचें गीत गावन तुजो आमी मोग करता. म्हणल्या गिताद्वारे समयाची स्तुती करन आमी हांगासर समयाक स्वागत करया. सगळी सांगता हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचो समय आमच्या मध्ये आसा. सर्ग संसार असो धनी तो आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो सांभाळणार समय हे पवित्र करिस्ता मुखांतर खरो सजल आसा. ताची स्तुती आमी करता, ताका आराधन करता. सगळे आमचे जिविताचें समर्पण करून ताका वंदिता. ताचे वरवीं आमी आसा. ताणें आमकां राखलां, ताणें आमकां सांबाळ्ळां, ताणें आमचो मोग केला. त्या मोगांत आमकां ताणें सदांच बेसावांनी भरलां. आमच्या समयाक आराधन करुया. हे आमी समयाची स्तुती करया, हे समयाक प्रणिपात करया, हे समयाची नांवार स्तुती करून आराधन आमी करया. आराधना करता सुमिया सिर पडून वंदिता दनिया. आराधना करता सिर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता. सगळीं सांगता आराधना करता सुमिया सिर पडून वंदिता दनिया. आराधना करता सिर पडून वंदिता म्हजो स्वामी म्हण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया,
हालेलुया. सगळे हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचं सुमी आमच्यामध्ये असा सुमीची स्तुती कळसंताम ती करून सांग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. शिवा म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्जनांगण सर्वेस्पराची स्तुती करा. तुम्ही पृथ्वीच्या सर्व निवास्यांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळी प्राणी सगळी पक्षी सर्वेस्पराची स्तुती करू. सर नयो भयो सर्वेस्पराची स्तुती करू. दर्यो आणि सगळ सर्वेस्पराची स्तुती करू. चंद्रमानी आकाश सर्वेस्पराची स्तुती करू. सूर्य आणि सतत वैभव सर्वेस्पराची स्तुती करू. सर्व पृथ्वी सर्वेस्पराची स्तुती करू. गोडे डोंगर सर्वेस्पराची स्तुती करू. सर्व आंश पडवे सर्वेस्पराची स्तुती करू. सर देवदत्त सर्वेस्पराची स्तुती करू. या स्तुती सवय आम्ही सर्वेस्पराची स्तुती करू. सर्वेस्पराची स्तुती केल्यानंतर आशीर्वाद लाभता. सर्वेस्पराची स्तुती केल्यानंतर भलायकी लाभता. सर्वेस्पराची स्तुती केल्यानंतर आम्ही सैत्यवान जाता. देखून जेरिकोचे फागर कोसळून पडले की त्या लोकांनी सर्वेस्पराची स्तुती केली. व्हड आवाज करून सर्वेस्पराची स्तुती केली आणि खंडित जेरिकोचे फागर कोसळून पडले. आ स्तुती केल्यानंतर आमच्या जिविताचे सगळे बांधपास तुटून वतात. बांधपाच्या संकळी तुटून मोडतात. सर्वेस्पराची स्तुती केल्यानंतर आमकां भलायकी लाभता. सर्वेस्पराची स्तुती केल्यानंतर तो सर्वेस्पराची स्तुती करा. मनान तो सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ह्या मुखांतर सुमयाची बेसांवां जोडून घेया. देखून कळसन तो स्तुती करा. तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा देता दनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा देता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता. तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका महिमा देता दुनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा देता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझे सोमिया आणि मुझे ठेवा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळे हालेलुया 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 हालेलुया. तुझो मोग करता सुमिया तुका अर्गा देता दनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गा देता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता. तुझो मोग करता सुमिया तुका अर्गा देता दनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गा देता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हातभार सगळे हालेलुया 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 परत पटी हालेलुया सांगता उला उला मारा आणखी ओढल्या सगळे परत एक पटी हालेलुया ओढल्या Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया परत एक पटी ओढल्यात ओढल्यात थाळ्यात थाळ्यात हालेलुया 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 उला मारा उला मारा उला मारा ओढल्या उला मारा आणि के ओढल्या आणि के ओढल्या आणि के ओढल्या आणि के ओढल्या थाळ्या आणि के ओढल्या थाळ्या सगळ्या खालसार सगळ्या खालसार सगळ्या खालसार सगळ्या खालसा उला मारा सगळ्या मनान उला मारा सगळ्या उला मनान उला मारा आमच्या सर्वेस्पराक उला मारा त्याची स्तुती करा सगळ्या खालसार सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन मोडा थळ्यात सगळ्या सक्ते उला मारा निरंतर रवान असताना ओढत थळ्यात आमच्या सर्वेस्पराची स्तुती हालेलुया 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 हरा 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 जेजो 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 हरगा हरगा उगडाप जेजो हरदा जेजो हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजो उगळप तुका सुमिया जेजो आराधन तुका सुमिया जेजो येशुवे वंदने येशुवे आराधने ओढल्यात येशुवे आराधने येशुवे आराधने अर्गान जेजो उगळप जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 मग बाबूनी नोम सुमी आमच्यामध्ये असा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुम्ही सगळे उठून ये देव ते लांगंगस राहिल्या पुंतळा गेल्या आईल्यात की ना Hallelujah. कित्या गेल्यात मागोंग गेल्यात खाली मागोंग गेल्यात मागच्यान आमचे काम झालं की हा? सुम्याची स्तुती करून गायल्या सुम्या गर्गा देऊन गायल्या सुम्याची स्तुती करून गायल्या सुम्या उगळाप देऊन गायल्यात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुम्ही असं मोग करतात की ना हा आज जे जो म्हणटा कितें तुमचें नांव कान म्हणटा कितें म्हणटा तुमी जो मोग करताय गी कितें म्हणटाचे आमी हांव तुजो मोग करता. व्हेरी गुड बारया पुरबायची जाप वैसमी हांव तुजो मोग करता कितलो मोग करताय म्हण सांगल्यार कितें जाप दिवची तुझं नाही हांव कितलो तुजो मोग करता म्हणून तुम्ही म्हणत कितलो तूं म्हजो मोग करताय तूं म्हजो कितलो मोग करताय म्हणून सांगीत जाल्यार कसली जाप आमकां दिवी येता तुझं नाही सोम्या
हांव तुजो कितलो मोग करता म्हणून हांव जाणा बरें कितलो मोग करताय कितलो तुजो म्हणो का हांव म्हाका दवरता आनी तुज्या पुताक दवरता तूं कोणाचो चड मोग करताय जेजूचो फोटी मारूंक जाताय दोगांयचो सक्रांत मुखार ना जाताय जायना कोणाचो मोग करचो दोगांयचो मोग करता हांव म्हाकाच तुजे मुखार दवरता आनी तुज्या दुवेक मुखार दवरता कोणाचो मोग करशी तूं कोणाचो मोग करतायस पयलो जेजूस आतां कोणाची जाप ना पयलो जेजूस तितलें सुलाभ ना समी असो मोग करूंक देखून समीन म्हणलें तितलें सुलाभ ना देखून समीन म्हणलें कोण पडे चड म्हज्या की चड ताच्या आवय बापायचो मोग करता ताणें म्हजो पाटलावदार जावंक नजो कोण पळय म्हज्या की चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता ताणें म्हजो पाटलावदार जावंक नजो हेंगी वय गी देखून जेजून एकल्याक आपयलें आनी म्हळें ये म्हजो पाटलाव कर तो म्हणलो ना म्हाका आतां येवंक जायना कित्याक हांवें एक जोत काण गेलां एक जोत पाडे वा एक जोत रेडे काण गेल्यात कळ्ळें गे पावसिले दीस येवचे जाले देखून ह्या जोताक हांवें ट्रेन करूंक आसा पाड्यांक वा रेड्यांक कुसूंक शिकोवंक आसा कळ्ळें गे तें पुरा कर जाल्या उपरांत हांव तुजो पाटलाव करता म्हळ्यार आतां पावस पडोवन दी हांगा पळया पावस पडोवन दी सगोडेचें काम सुरू जावं दी कुसून उंपून पुरो जावं दी सगळे सगोडेचें काम जाले उपरांत भात पिकता पर्यंत थोडो वेळ आसा कळ्ळें गे त्या वेळार हांव तुजो पाटलाव करता ते दोड म्हाका पुरसोत दी हांव सगळें आयकता गी कारण डिस्ट्रॅक्शन जालें बरी आसा ना न्ही ना हां पळया गे जेजून ताका सोडलें कित्याक जेजूच्या की चड ताका पाडे रेडे सागोळी गादो जागो इत्यादी देखून जेजून म्हळें तूं नाका वच आनी एकल्याक आपयलें जेजून ये तूं म्हजो पाटलाव कर तो म्हणलो हांव काजर जाला मात्र पुरच्या दिसा काजर जाला मात्र आतां इल्लेशें आमकां सामान जेवण हांव वचूंक सोड कैले सामान जेवण जेवून येता कळ्ळें गी कांय उटी आमी टिकेट बूक केल्ली आसा भोवंक वयच्याक थंय पुणी वचूंक सोड काजराचो संभ्रम सामान जेवण आनी म्हूण सगळें मूग जाल्या उपरांत येवन तुजो पाटलाव करता बायल घरा रावली जाल्यार कुळारा गेली जाल्यार येवन पाटलाव करता काजर जाला मात्र तेदोळ पर्यंत म्हाका पुरसोत दी म्हणलो जेजून म्हळें तूं म्हजो पाटलाव करूंक लायक न्ही आनी एकल्याक आपयलें ये तूं म्हजो पाटलाव कर तो म्हणलो म्हजी आवय बापूय म्हातारी उतर प्रायाची कळ्ळें गे आवय बापूय उतर प्रायाची म्हातारी तांचे लागीं कोणून तो नांत देखून थोडो ते वांतीत तीं केदाळ वर्तान गुतूना ती मोरता पर्यंत म्हाका तिच्या सांगात रावंक सोड ती मेल्या उपरांत मातयेक पावून सीदा तुज्या फाटल्यान तुजो कितें म्हणलो हा मेल्ल्यांक मेल्लेत मातये पावून दीत तूं ये म्हज्या फाटल्यान देव ना देखून जेजू म्हणलो पळया कोण पळय
म्हज्या की सड आपल्या जाग्या सो मोग करता, आपल्या जोता सो मोग करता, आपल्या आस्ती सो मोग करता, ताणें म्हजो पाटलावदार जावंक नजो. कोण पळय म्हज्या की सड आपल्या दुयेसो पुतासो मोग करता, ताणें म्हजो पाटलावदार जावंक नजो. कोण पळय म्हज्या की सड आपल्या घोवासो बायलेसो मोग करता, ताणें म्हजो पाटलावदार जावंक नजो. देखून जो कोण म्हजो पाटलावदार कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी. पळयात, आपलो कुरीस उखलून घेवन दे आनी उपरांत पाटलाव करून दी. जेजू मोग करचें तितलें सुलाभ न्ही. तुजो हांव मोग करता म्हळ्यार जायना, तितलें ना सोम्याचो मोग करूंक. सोम्याचो मोग इज अनकंडिशनल लव. कळ्ळें गी? असो मोग करूंक आमी तोंडान सांगूंक सुलाभ, तोंडान सांगूंक सुलाभ, बट करण्यांनी बारीक कश्ट. सोम्याचो मोग म्हळ्यार संपूर्ण मोग. तुमी म्हणना की तुज्या दुयेचो मोग करनाका, तुज्या बापायचो मोग करनाका, आवयचो मोग करनाका, भावाचो मोग करनाका, भयणीचो मोग करनाका, घोवाचो मोग करनाका, बायलेचो मोग करनाका म्हणना. तांचो मोग कर. पूण तांचो मोग म्हज्या मोगांत आटापून आसा. म्हजो मोग केल्ल्यान तुका तांचो मोग करूंक साध्य जाता, नातल्यार जायना. देखून सोम्याचो मोग कित्याक म्हळ्यार सोमीस जावन आसा मोग, मोगाचें भांडार, सोमीस मोग. आनी ह्या सोम्याचो मोग आमी सदांच करूंक आसा. आनी सोम्याचो मोग करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात. कळ्ळें गी? देखून पळया, पेद्रूक 3 सवालां विचारलीं जेजून, 3 पटी. तुमी पेद्रू म्हणालो हांव तुजो मोग करता. ह्या विशयांत आमी sermon मेळटा. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो किर्तन 108 108 Psalm 108 108 किर्तने कितें म्हणटा? म्हजें काळीज तयार आसा देवा, मुझे काळीज तयार आसा देवा, म्हजें काळीज तयार आसा, मुझे काळीज तयार आसा. हांव गायन करतलो, हांव गायन करतलो आनी किर्तनां गायतलो. आनी कीर्तनां गायतलो. हांव गायन करतलो हांव गायन करतलो आनी किर्तनां गायतलो. आनी कीर्तनां गायतलो. हांव स्तुती करता हांव स्तुती करता त्या देवा, त्या देवाक. हांव वगो रावना, हांव वगो हांव रावना, तुजी स्तुती करता. हांव तुजी स्तुती करता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो, कित्याक तो ताचो बरो, विश्वासी मोग ताचो विश्वासी मोग ससनाक थकता. ससनाक थकता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. देखून उबी रावया, ताच्या मनाक हें गीत गावया, अर्सून गावया. अर्सून गावया म्हणलें गीत गावून सोम्याची स्तुती करया. तळयो पेटून सोम्याची स्तुती. तळयो. अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया. सगळीं अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया. अर्सून गावया, अर्सून गावया, अर्सून गावया, आमी अर्सून गावया. देवा बापा अर्सून गावया, जेजू सोम्या
अर्सून गाव्या पवित्रात्म्या अर्सून गाव्या त्रिएका देवा अर्सून गाव्या आणि देवा बापा अर्सून गाव्या जेजो सोम्या अर्सून गाव्या पवित्रात्म्या अर्सून गाव्या त्रिएका देवा अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या जीवदातारा अर्सून गाव्या जीवेत दिल्या अर्सून गाव्या कृपेवंता अर्सून गाव्या ससनाच्या बापाक अर्सून गाव्या आणि जीवदातारा अर्सून गाव्या जीवेत दिल्या अर्सून गाव्या कृपेवंता अर्सून गाव्या ससनाच्या बापाक अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या दैविक उजवाडाक अर्सून गाव्या रायांच्या राया अर्सून गाव्या सताच्या आत्म्याक अर्सून गाव्या सर्पद्वेदाराक अर्सून गाव्या आणि दैविक उजवाडाक अर्सून गाव्या रायांच्या राया अर्सून गाव्या सताच्या आत्म्याक अर्सून गाव्या सर्पद्वेदाराक अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या सगळे अर्सून गाव्या अर्सून वडल्यान अर्सून गाव्या आम्ही आणखी वडल्यान अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या वडल्यान अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या आम्ही परत एक पुढे वडल्यान थळ्यात थळ्यात अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या आम्ही अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या अर्सून गाव्या आम्ही अदुबान. अर्सून गाव्या हल्ले हल्लेलुया हल्लेलुया आले alleluia सगळे वडल्यान वडल्यान alleluia alleluia हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया 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 आमेन हल्लेलुया 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 उला मारा निरंतर 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 गाळ जाता उला मारा तुम्ही आमच्या मध्ये असा हाला 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 शिदलुलुलुलुलुलु करा हाला 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 हालेलुया लुया 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 शिदलुलुलुलुलु शिदलबलबलंदलललैया हाला हाला शिदलबलबलबलंदलललैया हाला 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 हालेलुया हालेलुया अर्गा अर्गा जेजू अगडाप जेजू आराधा जेजू सगळ्या काळ संबंधित तुम्ही हालेलुया 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 अर्गा तुका सुमिया जेजू इच्छा तुम्हाला अर्गा तुका सुमिया जेजू अगडाप तुका सुमिया जेजू आराधा तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 बसूया वेचीक पुताची ओपार तुम्ही ऐकल्या की वेचीक पुताक वेचीक पुताच्या ओपार येत बापाय कितले जण पूत आसले हा 2 जण पूत आसले वय गे हय 2 जण पूत एक व्हडलो एक धाकटो न्ही गे
धाकट्या पुताक कोणाची चड आशा आसली, खंयच्याची चड आशा आसली? हां, आस्तीची आशा ताका नासली. ताका आस्तीची आशा, ताका गम्मात करची आशा, गम्मात करची. इश्टा सांगाता गम्मात करची. गम्मात करची म्हळ्यार काय? पुरं जालें, बसलीं पुरा नेट्ट सगळें. हां, हांवें केलें गमनाचे मागीर. हां हां, राव आयलें मागीर राव. हां, केलें कितें? पार्टी करची. गम्मात म्हळ्यार पार्टी, पार्टी म्हळ्यार गम्मात. पार्टेन घालें मरे, गम्मात घाल म्हळ्यार. गम्मात म्हळ्यार घालें खावचें पिवचें डॅन्स करचें, हें पुरो गम्मात न्ही गे. आजकालच्या भुरग्यांक बारीक खुशी. पब्बाक वयचें, क्लब्बाक वयचें, पार्टीक वयचें न्ही गे. मम्मी म्हाका पब्बा वचचें, क्लब्बा वचचें, पार्टी वचचें, खंय सिगरेट उडयचे, बिडी वरयचे, सोरो पियेचें, पुरो आशा. ह्या धाकट्या पुताक तिगता आसली आशा. गम्मात करची. ताका कितें जायचें? पयशे जायचे. पयशे कोणा दिसारीचे? बापाय कडेन. बापाय म्हणालो पयशे दिवन दिवन तुका पुरो जालें. कळ्ळें? सद्दां विचारता 1000, 2000, 3000. गडा गूगल पे कर, गडा गूगल पे कर. पयशे मुग जाले, गूगल पे कर. कळ्ळें गे? काल 5000 केल्ले आज नान, पोर 3000 केल्ले आज नान. कितले पयशे करचे? नांदडा ते करसले, पाट्टे गेलो, जेवणाक गेलो, तें गेलो, हांगा गेलो. सगळ्यांचे बिल कोणें दिवचें? सगळ्यांचे बिल कोणें दिवचें? हां, पुता दिवचें. पुता कोणें धाडचे पयशे? पुता लागीं कांय ना. पिवन 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 पूण गमात कन रिजल्ट आयलें. रिजल्ट हां, रिजल्ट येतना कालें एग्जामान पुरो डुमकी. कांय ना, 5 मार्क्स नांत. बापाय राग आयलो. बापायन म्हळें आनी मुखार तुका पयशे दिना, आनी मुखार दिना. मम्मी लागीं गेलो. मम्मी 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 म्हणाली दाडा म्हाकाय पयशे दिना, नातल्या तुका दिती हाडली, म्हजे लागीं नांत. कळ्ळें? मम्मी दाडा कडेन सांग. हांव सांगिना. दाडाक भयंकर राग येयला. म्हाका आतां हांव विसार गेल्यार म्हाकाय पडटात मार. तूं ती सार. आनी पळय घट्ट खावन सरबेल्लो पूत सीद बापायला गेलो आनी म्हणलो म्हाका पयशे दी. दिवंक जायना, म्हजे लागीं पयशे नान, दिना. दिताय गिना, दिना. तर म्हजो आस्तीचो वांटो दी. तुज्या बापायची आस्त तुवें केल्ली न्ही. कळ्ळें? पूत म्हणटा कित्याक म्हळ्यार बापायन ताणेंत खाण गेली जाल्यार पुता दिजें म्हण आसा? आसा? ताणेंत आस्त खाण गेली जाल्यार पुता दिजें म्हणना, भुरग्यांक दिजें म्हणना, कोणा दिजें म्हणना. ताणें कोणाक एक येत. पूण ताच्या बापायची आयिल्ली आस्त जाल्यार पुता दिजेत वांटो. कळ्ळें? समजलें? हांव देखून तूं म्हणालो म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी, तुका सोडिना. हाका आस्त नाका, हाका कितें जायचें? हाची खिरी खिरी हिरा राई तोडून ताका नासतना न्हीद लेडे सुरी घालीत जाल्यार येवन. कळ्ळें? पात येवंक जायना हाका. न्हीद लेडे सुरी घालीत जाल्यार. देखून बापायन कालें केलें, ताच्या आस्तीचो वांटो कितें आसा ताका दिवन सोडलो, ताच्या नांवार करून सोडलो. हाका गळोवंक बगत आहे, मडी लावंक बगत आहे, कुसूंक बगत आहे, गाद्याची मेर काडूंक बगत आहे का? हाका पार्टी करतल्या मनशाला काम करूंक बगत आहे? वस जागो कालें करतलो. देखून ताणें इकून सोडलो. इतले पयशे मेळ्ळे कत्त बरी. भारी खुशी, भारी खुशी. व्हरून पयशे पयले 3000 5000 मात मेळटाले बापाचे. आतां कितले मेळ्ळे? लाखांनी मेळ्ळे, लाखांनी. अब्बा कोली खुशी. पयले 500 जण फ्रेंड आसले, आतां 50 जण जाले एकत्त बटी. फुल्ल फ्रेंड्स. सगळे हॉटेलाचे रूमंत बूक, सगळे हॉटेल ओशन पल बूक केले. गम्मात गम्मात. पयशे बील कोणें दिवचें? आनी फाटलें फुडें चिंतना खाया रे, पिया रे, ये थाणी केल्लेंत जालें, आयिल्लेंत पियेलें. पुरा पयशे खाली. पयशे खाली खाली जाताना हाचे फाटले एकले घेत उसळ्ळे. मागीर बिल हांकां दिवंक पडत जाल्यार ते कोले हुशार पळय. धर्माक तिकंडा एरमेक पाडूया म्हूण. कळ्ळें? गाद आसा. धर्म तिकंडा एरमेक पाडूया. धर्म मेळटा फुल्ल येताले.
आतां नांत ना मागीर वकलो जालो हाच्या लागीं कांय पयशे नात घरा वचूंक की घरा वचूंक की घरा वचूंक की पयशे ना न्ही घरा वचूंक सगळो वोशी येता का घरा खंयच्या तोंड काडून येता खंयचें तोंड काडून येतलो तो खंयचें तोंड घेवन येतलो घरा घरा वचूंक की जायना खंय कामय ना बरें काम मेळचें जाल्यार डिग्री म्हणी जायची आसली तीय ना खंयचें कामय ना परिस्थिती एकदम पाड जाली भूक लागली खावंक कांय ना कळ्ळें दुकरां पोसचें कामाक लागता दुकरां पोसचें थंय काम ना बुती व्हरूंक जायना देखून दुकरांच्यो सांगो खावचें पळया कसली गत आयली पळया राय असो पूत जावन आसलो तो सावकारा बरी आसलो आतां नौकर न्ही नौकराचे की पास्ट गुलाम जाला गुलाम न्ही दुकराची गत ताका आयली आतां पळया पळय की ताणें कोणाचो मोग केलो आपल्या बापायच्या की चड फ्रेंड्साचो मोग केलो पळया आपल्या बापायच्या की चड इश्टांचो मोग केलो आपल्या जाग्याच्या की आस्तीच्या की चड इश्टांचो मोग केलो आपल्या कुटुंबाच्या की चड आपल्या इश्टांचो मोग केलो आपल्या देवाच्या की चड ताणें त्या गम्मताचो सोऱ्याचो डान्साचो पब्बाचो क्लब्बाचो मोग केलो गत खंय वचून पावली बळ्या न्ही थोडे फावटी आमी तशेंच करता देवाच्या की चड आमकां आस्त बदीक तें हें आमी खंडीत आमच्या आस्तीचो मोग करूंक जाय आमच्या जाग्याचो मोग करूंक जाय अभिमानान पळोवंक जाय ताचो बरो पोस करूंक जाय प्रकृतीचो मोग करूंक जाय आमच्या आवय बापायचो मोग करूंक जाय आमच्या भुरग्यांचो मोग करूंक जाय आमच्या पतीचो मोग करूंक जाय जाय खरीचेच पूण ती पतीन दिल्ल्या ते पती दिल्ल्या त्या भुरग्यांक दिल्ल्या ते पृथ्वी दिल्ल्या ती भयण दिल्ल्या आनी भयणचेर आशिर्वाद घाल्ल्या त्या देवाचोय मोग करूंक जाय फकत तांचो मात मोग करचो न्ही ताच्या फाटल्यान आशिल्ल्या सर पदवेरा देवाचो मोग करूंक जाय तो आमी करना तो आमी थोडे फावटी आमकां आमच्या कश्टान मात्र देवाचो उडास पिडा आयली म्हणटाना कश्ट आयली म्हणटाना खंत आयली म्हणटाना बेजाराय जाली म्हणटाना आमकां हा तुमी तिशीन पळय नाका आलतारी पळया आनी तिशीन भोवूं की भोवं नाकात रावा आराधना वेळा डिस्टर्ब जाय नसो मागण्याक सगळ्यांनी सहकार दिचे मागण्याक कुमोग करीचे कोण पळय मागण्याक डिस्टर्ब करता तसं जाल्यार दांत्याचो फातर बांदून खंय उडयचे दर्याक हांगा दर्यो ना न्ही उडयल्यार पुरा खाली यात चुकल्यात उडास तोरा आमी सगळीं मागोवंक आयल्या आमी मागोवंक आयल्या हर एकल्यांक मागचे हक्क आसा हक्क हर एकल्यांक मागचे हक्क आसा देखून मागोवंक आयल्यात आनी तो मागता आसतना ताका डिस्टर्ब करचें व्हडलें महाअपराध महापातक कोणाक डिस्टर्ब करूंक देखून उडास तोरा मीस जावं दी आराधना जावं दी भक्तीन वांटेली जावंक जाय देखून हांव काल म्हणून आसलो हा वेचीक पुतारची ओपार मुगदली ती कंप्लीट जाल्या आमी आमकां सर्वस्व दिल्ल्या देवाचो मोग करूंक जाय आमी थंय चुकता आमकां जायते बरेपण आसा पूण कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र देवाचो उडास बरें जाल्ल्या वेळार देवाचो उडास ना कळ्ळें देवाचो एक कुटुंब आयिल्लें एक आवय बापूय दुयेक काडून आयिल्लीं फादर म्हज्या दुयेक बरी सैरीक मेळच्या पासून म्हाका दायत मागता मागलें आनी ताका बरी सैरीक जाली कळ्ळें बरी सैरीक जाली तांणी कांय सुमार
18-9 चड केल्यान कळलें की सेरीक जाली. रोसा दीस तांणी म्हळें फादर तुमी येयचे काजाराक येयचे शर्माव दिवचे. म्हाका म्हळें काजार येवंक जायना शर्मावूय म्हाका दिवंक जायना कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा आनी एक काजार आसा पयलेंत बूक जाल्लें म्हाका येवंक जायना थंय कुटुंबाचें. तर रोसाक म्हूण ये जायत रोसाक म्हूण येता म्हूण गेलो फिस. थंय गेल्या उपरांत ती म्हणाली फादर नियाळ 1 वा 2 मिनटां पुरो. कळ्ळें 1 वा 2 मिनटां पुरो. आनी मागणें मस्त मोठें जायचें 5 मिनटां भितर पुरो मुग्दोवचें फादर. कित्याक म्हळ्यार आमच्या व्हंकलेक डॅन्स करूंक आसा खंय. कळ्ळें आमच्या व्हंकलेक डान्स करूंक हां पळय 18-9 केल्यांत सैरीक मेळच्या खातीर कितलें मागलां पळया. सैरीक जाल्या काजार असो दीस लागीं आयला रोसाक तयार करतात पूण त्या रोसाच्या कार्याक मागणें मात्र 2 मिनटां मोठें. मनशाचो कितलो स्वार्थ पळया गी. म्हाका मस्त बेजार जालें. हांवें म्हळें इतलें मोयलां हांव ड्रायव्ह करन आयलां तुजें 1 मिनटाचें नियाळ दिवच्या गी. हांव दिना गुरकाराक सांगा म्हणें. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमी कितले स्वार्थी जाता. देवाचो परमीत मोगाचो अनुभव केल्या उपरांती आमी देवाक अविश्वासी जाता अनुपकारी जाता. देखून ही घडीभर दोळे धांपया आमी कळीत नासतना कळीत आसून आमी आमच्या सुमयेच्या की चड आमी आमच्या आस्तीचो आमच्या पयशांचो आमच्या भुरगेपणाचो सगळ्यांचो पूण थंय दिल्ल्या देवाक मात विसरले हांव. आमी ताच्या फाटल्यान आसलेल्या देवा विसरले हांव. देवा मुखार आसलेल्या सर्वस्व दिल्ल्या त्या वस्तूंचो त्या मनशाचो त्या भुंयचो मात्र आमी मोग केल्लो आसा. सुमेलाचे मोक्षणे मागया सुमेलाचे मोक्षणे मागया. काकूळ तुमची कर देवा बोगस म्हाका दोळे धांपा तुमच्या बदकाची दूख ह्या वखदां सुमेलाचे मोक्षणे मागा. Bogo sumya patkamuchi bogo bogo sumya patkamuchi bogo sumna bogo sumya patkamuchi मौनपणी रावा. काकुळत मोची करी देवा अगणित काकुळती अपराध आमचे काडसर पुसून आमचे पावबीर मोठी बोगो सोम्या सगळी सांगता पत्कामुजी बोगो परत एकपणी सांगता बोगो सोम्या पत्कामुजी मौनपणी पत्काची दूख धरा. गुन्या वामसो दुनकार सुम्या कर तूं आमकां नितळ अपराध आमचे वळखता पातकां आमची रडता बोगो सोम्या पातकमुची बोगो स्पर्ध सगळी बोगो सोम्या पातका आमची बोगो हालेलुया हालेलुया
अर्गां तुका सुमयान जेजू उगडाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधना तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 उगड भाव भयणीनो आज विशेष करून आम्ही मागता न्ही खंयच्या खातीर मागता आज पोर सांगलें आमी हा पावसा खातीर आज विशेष करून मागता न्ही पावसाची गरज आसा की आमकां आसा की आं केदळा पावस सुरू जाता गोबर आगी केदळा मेच्या 24 तारखेक केरळाक ಮುಂಗಾರು ಮನ್ಸೂನ್ येता म्हूण खबर आसा ಗೊತ್ತುನಾ वेळार येयल्यार पुरो म्हूण मागया पावस वेळार येत जाल्यार वेळान कृषी जातली बेळें जातलें वेळार आमकां पोटा मेळटलें वयगी न्ही आं पावस येना जाल्यार फाटीं पडलो जाल्यार सुकी झाडां आयलीं जाल्यार आतां कशीं गॅस ना मागीर रांदच्याक तांदूळ आसचो ना उडास दवरा न्ही आमची परिस्थिती इल्लीशी बरी ना आर्थीक परिस्थिती न्ही हां देखून न्ही चड बोवून नजो भायल्या गांवां वचून नजो तेल चड खाय नजो गाडयांक तेल वती नजो न्ही उदकी चड पिये नजो असली परिस्थिती येवंक आसा देखून मागची गरज आसा मागस जाय देवा लागीं बरो पावस तडोंक पावस आयलो गेल्लोसो म्हणी आं इल्लो पावस आयला बरो इल्लोसो पावस आयला पूण पावना न्ही जर जावना बांयो भरल्यात गी न्हंयो वळटात गी ना पावस आयला कितलो आयल्यार तो भुमीक तो ओडून आसा पावस पावना आणकी पावसाची गरज आसा आमकां वारें नाका जगलांनी नाका गडगडे नाका बरो पावस जाय त्या पासून मागोवंक जाय की नाका कितल्या जाणां पावस नाका चक्रांकी पावस जाय न्ही वय की न्ही थोड्या म्हणून पुरो आमच्या बोरवेलान मस्त उदक आसा कितल्या तेंपा पुरो आमकां खंत ना आमच्या टायमार उदक येता सकाळीं एक हप्तो उदक येना जाल्यार आदले बडी करंट गेलो वय की थोड्या घरांनी 4 दीस करंट नासलो वय की तांकां उदकच नासलें थोड्यांनी बड्याक जनरेटरान उदक काडून टांकी भरल्यात थोड्यांनी पयशे आसल्यांनी पयशे नासल्यांनी कालें करचें हां कालें करचें देखून थोड्यांनी कालें केलां दुसऱ्या घरांत उदक काडलां अशें सोसून थोड्यांनी पावळ्यांचें उदक दवरन उदक धरन त्याच पावळ्याच्या उदकांत तांणी रांदलां थोडीं 4 दीस नांव गुंतना उदक घेतना कशें नांवचें असली परिस्थिती सांगताली म्हाका वॉशरूमा वचूंक उदक ना असली परिस्थिती 4 दीस करंट ना तुलो चिंता 4 दीस 1 म्हयनो करंट ना जाल्यार पावस येना जाल्यार कितें गत सांगात आमकां गुंतू ना आमकां कळना कोरोना आयल्या वेळार कोरोना खंय आसलें चायनान हांगा सांगता ना तें चायनान दाबदर तें पक्का इंडियाक येना सांगून 7 दीस जावना फुल्ल लॉकडावन पुरो भितरत समजलें पुरा भितरत जाता थोडे फावटी आमची स्थिती कशी आसा म्हळ्यार कोणान न्हिदिल्ल्या मोसी बरी कोणान न्हिदिल्लो रेडो आसा या मोस आसा जाल्यार कोणांत वता न्ही व्हडली कोंडां आसतली बी थंयसून न्हिदोन आसल्यार एक मार घाल्यार वण्णो खंय गे पयस मारला म्हूण तिंता खंय सांगता खंय गे पयस मारतात म्हूण त्याच जाग्यार आनी एक वण्णो मार घालो जाल्यार येण्यांत खंय गे लागीं कोणाक मारतात म्हूण त्याच जाग्यार आनी एक वण्णो घालो वो म्हाकात म्हणून ते दळ पर्या राखचे आमी म्हाकात पडोवचे मार देखून पळया देखून आमी पयलेंत तिसरो मार पडटा म्हणून राखचें न्ही समजलें देखून पयलेंत आमी जागी रावो जाय देखून उबी रावया पावसा खातीर आमी मागया पावसा खातीर सगळीं आज तुमच्या हृदयाचेर दवरा थोडे दंपा मागा क्लोज युअर आयज तुमी कितल्या भक्तीपणान मागतात बाबरतान मागतात तें मागणें समया चड मानता देखून तुमी मागा तुमचे दोळे दंपा तुमचें घरचें वातावरण घरचो परिसर तुमचें तोंट कडशी बेडी
तुमची बाई तुमचे बरवेल तुमची टांकीतले उदक सगळे सोम्या समर्पिया बरो पावस येऊन दी पृथ्वी थंड जावन दी सुकल्यो बायो भरून दीत सुकली वळां वळोवन दीत सुकल्यो न्हंयो भरून वळोवन दीत सगळ्या रुखा झाडांक सगळ्या मनजाती जिव्या प्राणियांक उदक पावस जावं दी बरें बेळ्या जावं दी बरी कृशी जावं दी बरो दिसपडतो ग्रास पावस जावं दी म्हूण मागा 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 तुमच्या हात बरा निट्ट हात बरा निट्ट हात बरा मागा दोळे दांपून हालेलुया 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 जेजू स्वामी आमचे देवा तुझ्या भूमीचो रचणार पोसणार सांभाळणार तुझ्या वरवीं तुझ्या शब्दा वरवीं सगळे रचलाय सगळे मनशां तूं रचलाय सगळीं जानवरां सगळीं जिव्या प्राणियां रचलाय सगळी प्रकृती रचलाय रुखा झाडां रचलाय स्वामी जेजू उदक तुवें रचलाय ह्या उदका वरवीं सगळो जीव तूं उपसता ह्या उदका वरवीं सगळो जीव उपसता उदक भोव गरजेचें हो तो पावस आमकां धाड स्वामी भुंय थंड कर सुकल्यो बांयो सुकल्यो व्हाळां सुकल्यो न्हंयो सगळे तूं भरती कर सगळे बेसवानी भर पृथ्वी बेसवानी भर पावसाच्या उदका वरवीं ती येतेच प्रतिफळाची जावं दी बरें मळे पिकोवन दी बरें दिसपडतो ग्रास पावस जावं दी आमा हर एक सुशक दिवस पावस धाड सोम्या हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो कितलीं भुरगीं आसात हांगासर भुरगीं कितलीं आहात भुरगीं आसात गी आज भुरग्यां खातीर विशेश मागता भुरगीं मुखार या हांगासर मुखार या सगळीं भुरगीं मुखार या पुरवां भुरग्यां खातीर मागतलें हांव रजेच्या दिसांनी भुरगीं 1.5 म्हयनो घरा आसलीं 1.5 म्हयनो भुरगीं घरा आसलीं आतां हांव परत भुरगीं परिक्षेक परत शैक्षणीक वर्साक तयार करतात नवें शैक्षणीक वर्स 2026-27 सुरू करतात ह्या संदर्भार हालीं जायतीं भुरगीं हांगासर आयल्यान पुरवांच्या दिसाय भुरग्यां खातीर विशेष मागणी आमी करता भुरग्यांनो दिमी गेला येयलो या म्हळ्यार अपुर्बाची भुरगीं सोम्या स्वादार मागोवन आयल्यान परवा पवित्र आत्म्याचें फेस्त आमी आचरण करता पवित्र आत्मो देण्याचो आत्मो फळांचो आत्मो ह्या भुरग्यांची ती देणी आनी फळां तांणी उरता करूंक जाय भुरग्यांनो पवित्र आत्म्याची देणी मागा पवित्र आत्म्याची फळां मागा गिन्यान बोध समजणी सगळीं मागा सोमी तुमकां आशिर्वादांनी भरता आधुनीक संवसारांत जिवीत कश्टांचें तुमी जाणात पयलें कशें जातालें पयलें गाद्यांत गी तोटांत गी हेणें सारें वोवन गी माती वोवन गी खाली म्हणी कर्ण दीस काडून जातालें आतां जायना आतां पुरो टॅक्नॉलॉजी आयल्या मिशीन आयल्यान मनशांनी करचें काम मिशिनां करतात यंत्रां करतात न्ही गे आज कामां उणी जाल्यांत एकल्या मनशा 100 मनशांनी करचें काम एकच मिशीन करता असले प्रगतींत आज जायते इंजिनियर भायर येतात डॉक्टर भायर येतात जायते ग्रॅज्युएट जाल्ले भायर येतात सगळ्यांक कामां मेळनात असले परिस्थितींत फुडें जिवीत सोडूंक आसा तुमी तुमच्या पांयार उबा रावंक आसा तुमच्या पांयार उबा रावंक आसा बरें काम आपणावंक आसा तुमचें कुटुंब बांदूंक आसा तुमी ह्या समाजीन मुखार वचोंक आसा असल्या जिवितां असल्या संवसारांत म्हळ्यार देवाचो आदार नासल्यार कांय करूंक जायना माध्यमाचो संवसार माध्यमान इंस्टाग्राम आसा फेसबूक आसा यूट्यूब आसा तरातरांचे चॅनल्स आसात तरातरांचे वेबसायट्स आसात तरातरांचे त्या ॲप्स आसात ह्या ॲप्सा मुखार जायतीं जाणां शिरकल्यांत थोडीं गेम्सां शिरकल्यांत थोडीं माल प्रॅक्टीस गेम्सां शिरकल्यांत थोडीं नाका जाल्ल्या त्या ॲप्सांत सांपडल्यांत थोडीं इंस्टाग्रामार फ्रेंडशीप वळख जावन थोडी पटी फसल्यांत थोडे पटी पयशे उगडयल्या थोडे पटी सगळे मोतेचें समाधान उगडयलां असली परिगत आसा सो तुमी जागृत आसाचे भुरग्यांनो जागृत आसाचे तुमी जागृत आनी मेटां काडीचे देखून ही जागृतकाय आसाचे जाल्यार पवित्र आत्म्याची देणी आसाचे देखून सोम्या लागीं मागा सोम्या आमकां पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी बोर फळांनी बोर कितें बरें कितें वायट समजूंची कुर्पा आमकां लाभय मागा पुरवां तुमी नवें वर्स सुरू करतात जिवनांत जावन शैक्षणीक वर्स हें बऱ्यान संवचाक बरें शिक्षक बरें मार्क्स काडून बरें करून प्रगती जोडूंक आदार मागा क्लोज युअर आयज दोळे धांपा आवय बापायनो कुटुंबादारानो सैऱ्या देरानो मालगड्यानो ह्या भुरग्यां खातीर मागा जेजू म्हणटा ल्हान भुरग्यां म्हज्या सरशी येवंक सोडा आडय नाकात आज ह्या भुरग्यां खातीर मागची गरज तुमच्या हातोबारा वडिलांनो तुमच्या हातोबारा भुरग्यां आजोडा तुमी मागा आमी तुमच्या खातीर मागताना तुमी तुमच्या इतल्याक मागा पवित्र देणी आनी फळां मागा हातोबारा हालेलुया 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 बोलो मरा उठल्यान हालेलुया हालेलुया हालेलुया
वडिलांन उलो मारा ह्या भुरग्यां खातीर उलो मारा ह्या भुरग्यांच्या जिविता खातीर ह्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर ह्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर बऱ्या शिकपा खातीर नव्या शैक्षणीक वर्सा खातीर तांच्या बरी समजणी बरी गिन्यान बरी चुरकाय मेळच्या खातीर बेसांव असो आशिर्वाद असो शिवर ह्या भुरग्यां ते निरंतर देवच्या खातीर पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां ह्या भुरग्यां ते स्थापन जावच्या खातीर मागा हालेलुया 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 जेजो 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 सोम्या ह्या सगळ्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल तुजी देणी तुजी फळां ताचेर भोगय पवित्र आत्म्या तुज्या देणेनी तांकां भर पवित्र आत्म्या तुज्या देणेनी तांकां भर पवित्र आत्म्या तुज्या फळांनी तांकां नेटय पवित्र आत्म्या तुज्या बेसांवान तांकां भर जेजो जेजो भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक मुजे सरसी येवंक सोडा तांकां आडे नाका म्हणल्यार सोम्या जेजो ह्या भुरग्यांक सगळीं घेवन हांगासर आयल्या ह्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल तांकां आपूण आनी गुण कर तुज्या बेसांवांनी भर सत्यान भर आशिर्वाद दी तांचे ते सगळी उणी सगळ्यात तांचे असले सगळे अस्कत काय उडे पण खण उडे बेसांवांनी भर टच टच हील 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 हालेलुया 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 भुरग्यांना नमस्कार करून फाटी वसा मग बाबणीनो आमी सगळीं आसा साव हांगासर तरातराच्या पिडेन वळखून आसाव तरातराच्या कश्टांत आसाव आमी थोड्यांक ऑपरेशन आसा म्हणा थोड्यांक किडनीच्या जाग्यार कायलीशें फायब्रॉइड जाल्लें आसा ऑपरेशन करून काडीचें म्हणा थोड्यांक तरातराची पिडा आसा थोड्यांक बरी सैरीक मेळना थोड्यांक काजरी जोड्या भुरग्याचें देणें ना बरी कामां नात विजा ना रीण आसा थोड्यांक दिवचे पयशे आसात थोड्यांनी चीट केल्ले पयशे आसात चीट केलो तरातरांचे समस्या आसात हांगासर आसले हर एकल्यांक आसा हे घडये आमी मागया सोम्या लागीं आतां सोम्या कुशीन उशोवन धरा अशें सोम्याची कृपा मागा सोम्याची कृपा मागा जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या आमच्या रचणारा आमच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा आमच्या सोम्या आमच्या वयसा आमच्या वयसा आमच्या बुजवणदारा आमच्या बुजवणदारा आमच्या बुजवणदारा जेजू सोम्या जेजू सोम्या सोम्या जेजू सोम्या आमी तुका उलो मारताव आमी तुका उलो मारताव हे जेजो आमची काकूळट कर हे जेजो आमचे दया दाखय हे जेजो आमचे विरमत पाव हे जेजो आमकां बरी भलायकी दी कुडीची बरी भलायकी दी तरातराच्या पिडेन वळवळतेल्या आमकां हर एकल्यांक आपूण आनी गुण कर मोतीची पिडा गुण कर कुडीची पिडा गुण कर सोम्या जेजो तरातराचे बंदपास तरातराचे समस्ये आमकां आसात तरातराचे समस्यांनी वेडो गेल्ले जिवीत वृथा जाला सोम्या जेजू तुज्या व्हड पदवेन तुज्या काकूळटीन आमचे बेसांव घाल आपोड जेजू तुजी सुडका आमकां दी आमकां सुडका लाभय आमकां सुडका लाभय बेसांवांनी बर बरी भलायकी दी सांबाळ जेजो आशिर्वादी जेजो सुडका दी जेजो बरेपण दी जेजो हालेलुया 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 उलो मारा मगळ सोम्या तरातराच्या कश्टां पिडे वळख जाल्ली सगळी भक्तिका तुजे मुखार हातोपार मागून आसात हे सगळे भक्तिकाचे तुजो आशिर्वाद कर ऑनलायनीर हांगासर ऑनलायनीर माध्यम मुखांतर हांगासर आराधना करून पिडेच्या बऱ्या भलायकी वचून मागतेल्या हर एकल्याच्या कृपेच्या बेसांवांनी भर जे कितें कोणाक पिडा आसा सगळं गुण कर ऑपरेशन आसा तांचें ऑपरेशन सैत्यवंत कर सक्सेसफूल कर कश्टार आसात कामां नातलेली आसा कामां फोव कर भुरग्याचे देणे नातलेले आसात भुरग्याचे देणे फोव कर सैरीक नातलेली आसा सैरीक फोव कर विजा नातलेली आसा विजा फोव कर PR परमनंट रेसिडेन्सी नातलेली आसा तांकां परमनंट रेसिडेन्सी फोव कर जे बेसांवांनी भर तुका साध्य मेळके ना सोम्या तुका सरसंगती साध्य जे विश्वास दोन मागतले मागणी आयकता हे सगळ्या भक्तिका बेसांवांनी भर टच 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 हील 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 हालेलुया हालेलुया जेजो 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 हालेलुया हालेलुया आपण आणि गुण कर टच एंड हील हालेलुया 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 सर्व स्वांग देतो
वाक्य ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे दइए मुझे काल शांति मुझे मनान थी मुझे कुड़ी थे मुझे गरान थे मुझे कुटुंबान थे मुझे कुटुंबाच्या संध्यान दइए ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या भलाई देऊं के संतोष देऊं के देण्याने भरूं के पडाने नेठवूं के कृपेन भरूं के सत्यन भरूं के ये पवित्र आत्म्या समाधान देऊं के शांति देऊं के शांति देऊं के ये पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 तुझे रातोर वागा हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसमानवर हे सगळे भक्तिकाच्या मुखावर नगावर वाढतं की हे भक्तिकाच्या पटल्यावर संरक्षण कर हे भक्तिकाच्या बुकले रोंड का संत समाधान संगात दी तुझे बेसमानीवर या भक्तिकाच्या बितरावर बोलाय की संत समाधान होऊ कर या भक्तिकाच्या वैरवले नंतर आशीर्वाद लाभाय कृपेन बर सत्यन बर देण्याने वर फळाने ते पवित्र आत्म्या आशीर्वादी शदला बला 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 अंदला या हला 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 शदलिलिलिलि बला अंदला या हला 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 हालेलुया 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 स्टार्ट कर पवित्र आत्म्याचे गीत पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोर ये आमचेर देवोर आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवान ये तू देवान ये पळी देव सांगा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवान ये आमचे तू देवान ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवान ये आमचे तू देवान ये हालेलुया 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 सगळे सांगता हालेलुया 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 हातोबार हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा हरगान जेजो गुलाब जेजो आराधन जेजो सगळ्या काळ जमती दसमी मुहूर्त देव तुझा महिमा तुझा वरदान म्हटलं एक घंटा तुझी स्तुती करू आराधन करू तुझे कसं वाजून भोग केल्या बसव तुझा काळ जातो अर्गा 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 निता गुलाब निता सम्या आराधन करता स्तुती करता हालेलुया 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 अर्गान तुका सम्या जेजो गुलाब तुका सम्या जेजो स्तुती तुका सम्या जेजो आराधन तुका सम्या जेजो हालेलुया हालेलुया नेठा तो बऱ्या नेठा तो बर सगळी नेठा तो बरा नेठ समय सोन भोग आमका झालो समय दोन थाळी जोरान जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समय सो आशीर्वाद घेऊन कवी अंगीत येत्या वडा सक्रामेंता पूर्वी रूपा
देवा या विचित्र सक्रमेंता तुझ्या कष्टांचा उघडा आश्रम का सोडला तुझ्या सोडवण्याचं बळ सदा समचे तेंबोकी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे नमका बाबू कर अशा आमच्या सगळ्या जीवितांत तुझ्या खंड पात्याने बाबा तर बरोबर सुधरून आमचे जीवित तुका समर्पण आणि तुझे लक्ष्य बाय समाज जोडून आमका बाबू कर आज विशेष करून मागतो आम्ही सरभर की तुझ्या कृपेच्या बेसमानीवर पवित्रत्मेच्या देण्याने फळांनी बरोबर त्यांचे जीवित कर प्रत्येक जाय पुरतो बरोबर पाऊस समका दडून आमच्या कृषी बेड्याक बरे उदाक पाऊस आमचे तसलो बरोबर पाऊस दडून प्रत्येक सुशेक बाई म्हणून आम्ही मागतो सर्व कष्ट तेल्या पिढे समानीवर संचे सगळी पिढा गुण कर ऑपरेशन असलेल्यांचे ऑपरेशन पर्यंत समजी कृपा फव कर अस्वस्थ असलेल्या पिढेस्त असलेल्या आस्पत्रीने सगळ्या पिढेस्त आपण गुण कर परगावात असलेले राखणे सांभाळ ऑनलाईन रंगात सर तुझे आराधना करून तुझे बेस समाज जोडून असे त्या सगळे बघते का तुझ्या बेस समानी बात तसेच तरातराचे कष्ट बंद सांग ओळख झाल्या सगळं सोडून लाभ कामानातलेल्या बरी कामा बाबा कर विजानातलेल्या विजा बाबा कर पियारनातलेल्या पियार बाबा कर अशा त्याचे जीवित सुखाचे सुंदरतेचे जाऊन दे म्हणून मागता जो छे त्याने राजवळ खरं देत आहे ससनाच्या ससना बिराव्या सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाओ सोम्याचे तीन पुढे सगळे सांगा सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वथा सदैव जाओ वडिलांना आता आणि सदा सर्वथा सदैव जाओ सोम्याचे आता आणि सदा सर्वथा सदैव जाओ सोम्याचे सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 भक्ती आराधना वाटिले जाल्यार तुमकां अभिनंदन मिसा काय ती सांग प्रवेश गीत A53 बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाले आहोत.
सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्ती आणि माना उदरे ऐकून आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना येया गव्या सर्वेका साड्या उल्हासून प्रिये देवा गीता गायनानी अर्घा दिल्या ताणे केला सरुकारा मग बाबणीनं तुमकां समेस्त तांक ह्या बळजूच्या पुणतळा मोगसो स्वागत मागता एका मनाची काळज जिजावनी मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेकाच्या घर संगती ते सावं खातीर मागया प्रतिरेतेन हांगासर आज ऑनलायन हे मिसाचें बलिदान भेटयता तांच्या खातीर मागया तुम्हा समेस्त तांगाचेर आमी मागता भुरग्यां खातीर पिडेस्तां खातीर आनी त्या तराच्या कश्टां उडोवसल्ल्यां खातीर मागता आसतना हे संदर्भार प्रत्येक ते साव पसून मिस भेटयता वारन रोहन डेमेल्लो अबुधाबी तशेंच जल्मा दिसाक आजरकार सावन मिस भेटयतात जोविन ग्लॅनिस पिंटो स्पेट जॉयस सिल्विया पिंटो स्पेट तांकां बागी संतोष बरी जल्मा दीस मागया तांचेर ते बसोत आमी मागया एरका सावन मिस भेटयतात फ्लाविया गोम्स किन्नगुळी आम्रोजो लेतिशा दांतीस कार्मेल वाडो प्रवीण रेश्मा नजरेत मोडबिद्री सिस्टर शरल आनी फादर जीवन डिसोजा बेळा रोशन सल्डाना आनी वियोला कुटिनो सस्तान जेनिशा मारिया डिसोजा नित्या दरवडो सुषमा आनी रोनाल्ड आनी गुड्डे हे सर्व ते बसोत मागता आसतना अर्गा जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना अर्गा जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात सारा वॉल्टर आनी शॉन डिसोजा मोंतिमाय वडो वरुण आनी वियांका रेगो ताकोडे तशेंच विल्फ्रेड आनी रीना फेर्नांडीस ताकोडे तांच्या प्रतेरी ते बसोत आनी अर्गा मिस भेटयता आसतना आज विशेष करून 50वो लग्नाचो दीस संभ्रमोनो 50व्या वर्साचो लग्नाचो दीस संभ्रमोनो देवाक अर्ग जावन मिस भेटयतात लिओ आनी सेवरीन क्रास्ता तांच्या संदर्भार देवा अर्ग जावन मिस भेटयता मोनिका क्रास्ता वेणूर तशेंच आज जल्मा दिसाचें करता विल्सन डिसोजा वेणूर तांचे हृदय बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार मागया तशेंच प्रत्येक ते साव पसून मिसाचें बलिदान भेटयता प्रायडन वास कॅनडा तांचे हृदय बसोती आमी मागया तशेंच आमी समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सूट आज काडया तांचे बसोत मागया बाब दीपकाची आवय हुशार ना ती अस्वस्थ आसा तिच्या बऱ्या भलायके बसोती तशेंच पद्रेबाच्या बाबाच्या बऱ्याके बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू जिवन जेजू क्रिस्त ती भोवमगाच्या भावानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो बाळो जेजूच्या एका शुक्रारा दीस ह्या पुणशेताक येवन आमची ते सवा मागणी काडून ह्या थळार आमी मागूंक येता आयच्या देवस्तुतीन जेजू आपल्या सुखभरतेनीच धरता तूं म्हजो मोग करताय गी म्हूण 1 पुटींनी 2 पुटींनी 3 पुटीन आस ही बसोवणी आमकां दिता आसतना आमी मोगार हे बाळोक जेजूच्या पुणशेताक येवन आमी जेजूचो मोग हेरांक दिवंक आशेता तर हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी पेटयत आसतना सम्य संगी सदांच रावंक सम्याचो मोग करूंक आनी एकामेकाचो मोग करून जिवंक जाय इतली कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदान आमी मागून घेवया थोड्या वेळ आमी मावन रावया आमच्या अंतस्कन धरती आमी करया नितळ काळसान हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पविदां देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबड अपराध
या पसत घेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रार्थना लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. महिमा 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 देवा उसकी शांति तजईस्ता सुसरी सर्विस पुरा देवा सगी चाराया देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखता सुमियाची जू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची सिळी तू संसाराचे पाप करताय चिंची काकूट तू बापाच्या उजव्या बोजार आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थना प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बहुपवित्र नावाक आमी मान दिता त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वचता या जिवितांत ताजी गोडसाण सागून दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत आनी बसयली ह्या संतोशाची संपूर्ण बती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अग्रिप्पा राय आनी बेर्नीस कुवर्न सेजारायक पावलेलीं तीं फेस्तुसाक मेळोंक गेलीं. तांकां साबार दीस पर्यंत थंय रावोंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताप राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेन दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव
जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मलगड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिजे म्हणून म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणायकी ताच्या वादी हुजीर उबो करून आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संद्राप दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासत ते हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें कांय गळाय केली ना. बगार दुसऱ्याच दिसा नितीसभा आपोवन हांव शियसनार बसलों आनी त्या मनशाक म्हजे हुजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मानतले म्हूण हांव चिंतून आसलो तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचेच समर्थी विशांत आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशांत ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. हो जेजू मरण पावलोलो पूण आतां जिवंत आसा म्हूण पावलू सांगतालो. ह्या तरेच्यो संगती कशें इत्यार्थ करच्यो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याफ्त जावंक ताका खुशी आसा गी म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यान आपणाक फाऱ्या काल दवरिजे म्हूण पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती सरशी दंड दिसर हांगासर तो फाऱ्या काल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरान सरकार आपले सिंहासन उबारला. सर्वेस्पोरान सरकार आपले सिंहासन उबारला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराक हरसी. देवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव वाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरनाका. सर्वेस्पोराक सरकार आपले सिंहासन उबारला. प्रथुमे प्रास मोळाप जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतेल्या थंय. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तांतो काडून उडयता. सर्वेस्पोरान सरकार आपले सिंहासन उबारला. सर्वेस्पोरान सरकार आपले सिंहासन उबारला. थंय थावन सर्वांचेर आपली राजवटकी तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळतेल्या बळवंत आनी पदवेदार बडव्यानो
सर्वेच पोराक सदांच वंदिया सर्वेच पोराक सरकार आपले सिंहासन उभारला सर्वेस पोरां सरकार आपले सिंहासन उभारला हालेलुया 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 तो पवित्र आत्मा तुमकां सर्व संगती शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सर तुमच्या उगडासाक हाडतलो हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसू जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ बट्टा महिमा तुका सोम्या तबळू जेवून जातास जेजू सिमांव पिद्रू लागीं विसारी लागलो सिमांव जुवांवच्या पुता आमचे प्रात चड तूं म्हजो मोग करताय गी ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक चरय परते दुसरे फावटी तो विसारी सिमांव चुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी पेद्रून जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक चरय जेजून ताजे लागीं तिसरे फावटी विचारलें सिमांव चुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका म्हळें चरय म्हज्या बकऱ्यांक सदस हांव तुका सांगता तूं तरणाटो आसतना तूं स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय पूण तूं म्हातारो जातना तुजें आत विस्तारून धरतलोय तो दुसरोसू तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर देवाची भूत वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो भावानो आनी भयणीनो बळो जेजूच्या भक्तिकानो एक व्हंकल आपल्या न्हवऱ्या लागीं आयली आनी म्हणाली आडेने तूं म्हजो मोग करताय मू वय बा हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुजे कडेन काजर जाला परतून ती सवाल करी लागली आडेने तूं म्हजो मोग करताय मू वय बा तुजो मोग करतां देखून हांव दिसपडटें कामाक येतां गळोन हाडटां आनी तुका पोसतां ती म्हणाली आडेने तूं म्हजो मोग करताय मू वय बा हांव तुजो मोग करतां देखून तुका परच्या दिसा हांवें जयलक्ष्मीक व्हरून जाय जाल्लें उस्तूर काडून दिलें पूण त्या घोवाच्या जापींत बायलेक उरतें समाधान भोगूंक ना
कित्याक त्या गोवाची जाप फकत 6 लाख एक जाप जावन आसली. फकत त्या 6 लाख एक जाप जावन आसली. कित्याक ती व्हंकल म्हणाली, तूं म्हजो मोकर नाय तशें म्हाका भोगता. कित्याक हांव 3 दीस हांव हुशार ना. 3 दीस हांव हुशार ना. म्हाका उठोवंक जायना. हरशींचे प्रास हांव अर्दो घंटो लेट उठता, पूण तुवें म्हाका विचारूंक नाय तुका कितें जाता. हांव पयलींचे बरी आसून खेळोन ना, तूं जाणाय, पूण तूं विचारूंक नाय. म्हाका उठोवंक तांकां सकाळींचें जाल्यार उठ्ठा, ब्रेकफास्ट करता, भुरग्यांक तशें तुका दिता. म्हाका जिवाक उल्हास ना तरी हांव सगळें काम करता. ह्या 4 वण्टीच्या घरा भितर हांव आसा. तूं सकाळीं वयताय, सांजेर येताय. हांव विचारतना तूं म्हणटाय मोग करताय, पूण तुका म्हजो मोग आसलो जाल्यार तूं कित्याक डल्ल आसाय. तुका कितें जाता वा म्हाका म्हजे भितर कितें जाता तें तुका समजोतें, तें समजूंक तूं चुकलाय. तशें म्हळ्यार तुका म्हजेर मोग आसा, पूण तितलो मोग ना. खंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हे सवाल दिसपडटा आमच्या जिवितांत ती आमी विचारलेलें आसा जावं पुरो, वा आमकांय तशीच जाप आयलेली आसा जावं पुरो. थोडे फावटी आवय बापायनी भुरग्यांक विचारच्या, डू यू लव मी पुता म्हणून विचारचें आसा. आनी भुरगीं कितें वय मम्मे आय लव यू न्ही गे म्हणटात. वय गे वय मम्मी आय लव यू. बट आमी थोडे फावटी विचारल्यार तुजो फ्रेंड तुका जाय गी हांव जाय गी म्हळ्यार थोडीं भुरगीं म्हणटात तूं जाय मम्मी म्हूण. थोडीं म्हणटात तूं नाका मम्मी म्हाका फ्रेंड जाय. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जापींत आमी कितलो मोग करता म्हूण आमकां दाखोवंक जायना. आमच्या जापींत कितलो मोग करता म्हूण आमकां दाखोवंक जायना. बगार मोग आमच्या करण्यांनी दिसून येवंक जाय. सांजाको म्हणटा करण्या विणें भवार्थ व्यर्थ. तूं भवार्थ आसा म्हूण सांगून कितलेंय सांगशी, म्हाका कुवाळ्या तुजो भवार्थ आसा, म्हाका व्हडल्या कोळश्या तुजो भवार्थ आसा, व्हडल्या मुड्या तुजो म्हाका भवार्थ आसा म्हूण सांगशी, पूण भवार्थाची करणी तुज्या जिवितांत ना जाल्यार, भवार्थाच्यो करण्यो तुज्या जिवितांत दिसून येना जाल्यार तूं भवार्थ आसाय म्हणटा पळय तो भवार्थ व्यर्थ. देखून भवार्थ करण्यांनी दिसून येत जाय. करण्यांनी, फकत उतरांनी मात न्ही. देखून मोग ही तशेंच मोग हांव तुजो मोग करता म्हूण सांगल्यार पवना. मोग तुज्या करण्यांनी दिसून येवंक जाय. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 वळ 1 बरयता हांव. मोगा विशांत सा पावलो अपुर्बायन बरयता. तो कितें म्हणटा, देवदूतांची बास जाणा आसून, देवदूतांची बास जाणा आसून जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी टायन डना डस. एक वाटली आवाज करीचे जाल्यार कितें आसाचें? अब्बा वाटली म्हळ्यार कालें तुमकां बोटली म्हण आयकली की बोटली? हां हांकां बोटलीच आयकली. हां प्लेट, एक प्लेट स्टिलाची प्लेट आवाज करीत जाल्यार कितें आसाचें? हां बोडोंक फातर न्ही, बोडोंक दांडोय न्ही, आतां कुलेरी न्ही, ती बशी खाली आसाचें. ती बशी खाली आसाचें. तांदूळ बरोवन शीत आसल्यार जाता आवाज येता.
बोशी खाली आसचे खाली 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 कोळसो आवाज करी जाल्यार कोळसो आवाज करी जाल्यार कोळसो आवाज करी जाल्यार तो कोळसो कितें आसा जाय खाली आसा जाय टाईं 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 खाली कोळसो अंडये वयलो निसन सकयल पडलो जाल्यार अंडये वयलो म्हळ्यार अंडी म्हळ्यार कोत्ता न्ही आं हां पेंगड स्त्रियांच्या पेंगडाक हंडी म्हणटात दादल्यांच्या भुजाक भुज म्हणटात न्ही गे दादल्यांनी खंयची वस्तू उखलून खंय दवरचें ताकात आनी पेंगटा वयलो कोळसो निकन सकयल पडलो जाल्यार कितें करता आवाज करून डा 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 ना तर भरिल्लो कोळसो सकयल पडलो जाल्यार डब्ब तिंत बसता नक्क जावन पळयलें तुमी उदक दवरना जाल्यार खंय पळोवचें हां पोर वयलो आसता कारणांतल्या वेळार जावंक पुरो पुढो पळया आवाज करतलो वाटले बरी टाई डाणा ठाणा ठाणा भितर आवाज करी जाल्यार भितर पोकळ आसा जे पोकळ ड्रम्मी आसा वळ्या भायर ओटल्यान फुल्ल आसा भितर पोकळ आसा न्ही गे कांपिनी आसा भितर पोकळ आसा आवाज करीचे आनी तो म्हणटा तुज्या मोतीची चिंतना जणा असो तुज्या मोतीची चिंतना पारखूची सकत म्हाका आसूं न्ही जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार हांव किनकिळटल्या किनकुळ्या बरी किनकिळटल्या किनकुळो पळयलें आं किनकुळो भितर पोकळ तातूंत एक किळो आसा न्ही किळो न्ही पयलें आमी कांपीन वा किनकुळो बांदतले कोणाक गोरवांक बांदतले हांव आं कळ्ळें कितें आमची गाय म्हूण कळयचें न्ही ती न्हू खाताना ती टाय 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 कितें कितें करताली न्ही गे आयस्क्रीम दिचेताले कांय टाय 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 न्ही गे कितें 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 हांव आयस्क्रीम दवरताले आमी चाराणे व्हरून न्ही आं कँडी खावंक आयसाची उदक मा दुसरें कांय ना मागीर बेल्ला कँडी दूद कँडी बरी आसताली दुसरी पळया आनी 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 पळया तुज्या मोतीची चिंतना परकूंचे तसलो भवर्त म्हाका आसूं न्ही जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार हांव किनकिळटल्या किनकुळ्या बरी म्हजो सगळो जीव उज्यान लासो तितसो भवर्त म्हाका आसूं न्ही जर तर मोग म्हजे थंय ना जाल्यार म्हाका कांयच उपकार ना म्हाका कांयच उपकार ना ओकलो न्हवऱ्याक आई लव माई राणी ओकलो न्हवऱ्याक आई लव माई राजा आई लव माई बोजा म्हणून दिसा 100 पटी म्हणत पूण एक मोगाची करणी करना एक कांयच एक मोगाची करणी करना जाल्यार कितें फायदो राजा बोजा कितें फायदो तशेंच एक न्हवरो व्हंकलेक आई लव माई राणी आई लव माई बिरयानी म्हणून दिसा 100 पटी म्हणत पूण एक बिरयानी हाडली ना जाल्यार कितें फायदो व्यर्थ देखून सांपावलो म्हणटा मोग मसळ करिना राग मोतीन दवरिना अपकार मोतीन चिंतिना सत जिकलें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता मोग सगळें संतोषता मोग केदींक सरना तसलो मोग हो मोग निश्कळंक मोग आनी त्या मोगा विशांत आयची सुवार्ता उलयता त्या मोगा विशांत पळया देखून 3 सवालां जेजू पेद्रो विचारता 3 सवालां पयल्यान पयलें पेद्रो कितें म्हणटा सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मू सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मू पेद्रो कशें जाप दिता वैसम्या न्ही गे आवडल म्हणलें तुमी न्ही गे वैसम्या हांव तुजो मोग कर तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू थोडी न्हिदल्यान हांगा देखून हांवें केलें तेचें उठा म्हणून तुजो हांव मोग करता म्हणून म्हणटा आमी पूण मोग आसा की कालें कोत्तूना न्ही गे एक फावटी अशें घडलें हांव रितीर दिवन आसलो खंडपटे पावस गडगडो थबल्ला गडगडो आयलो थोडी उठलीं आतां भियान फोडलो म्हण चिंतलें गिंदांनी गडगडो फोडलो आनी खंय म्हणून ना तुजो हांव मोग करता म्हणून मायक बंद जालो कळ्ळें हांव आलतारीर कळो गुत्त पुरा कळ्ळें की मागीर दोळे उगते म्हणटा लोक कोण ना इगर्जेन तुजो हांव मोग करता लोक पुरो फिटच्यो भायर
कितें म्हळ्यार इगर्जेच्या सायडीन एका माडाक उजो पडलो म्हळ्यार गडगडो पडलो उजो पेट्टालो पुरो पळोवन दवरला थंय हांगा कोणी ना हांगा जिजोन हांव मात कितें फायदो न्ही थोडे फावटी आमी देखून जिजो म्हणटा म्हाका वोंटाचो सैलाप नाका वोंटांची स्तुती नाका म्हाका सोम्या सोम्या म्हण उलो मारतलो सर्गींच्या राजा रिगोसो ना म्हाका काळजांची स्तुती जायची देखून हो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा देवाचो मोग कर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर पण पेद्रूक हें समजोना पेद्रू म्हणालो वय सम्या कोणें त्या बायलेक गोवान म्हणलें बरी वय सम्या हांव तुजो मोग करता देखून तुजो पाटलाव करता देखून तुका मासली दन दिता कोण म्हणालो जेजू कोण पेद्रू बाप्पू तूं कोण पेद्रू हां जेजूचो सीस सांग पेद्रू म्हणालो तुमच्या बापायचें नांव पेद्रू तुमी पेद्रू म्हणा तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो परतून एपडी सारलें दुसरें सवाल सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मो परतून पेद्रून तित्ती जाप दिली सांग पेद्रून आपणे तित्त जाप खंयची वय सम्या हांव तुजो मोग करतां वय सर वय बा हांव तुजो मोग करतां देखून तुका आपणे हांव गळोवन हाडटां जाप सिरियस ना पेद्रू तातूंत हांव सोम्याचो कितलो मोग करतलो सोम्या कैद करतना पळोवन धांवतलो हें परत आनी चिंतूंक उरतना मुखलें चिंतूंक उरतना थापाक्का जिबेच्या तकलेंतान सांगून सोडलें देखून जेजू बरें जाणा आसलो ओ म्हजो मोग करचो पेद्रू एक दीस म्हाका विकृत नेगार करतलो देखून जेजू परतून विचारता तिसरे फावटी पेद्रू जुआंवच्या पुता सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मो तिसरे फावटी विचारतना पळया कोणांत न्हिदिल्ल्या मुसिबुरी आशिल्लो पेद्रू आतां जागो जालो कळ्ळें कोणांत आसली मो सांगलें न्हू तुमकां हां पयलें मार घालतना पेद्रून चिंतलें कोणाक दुसऱ्यांक विचारता सेकेंड दुसऱ्यांक तिसरो तिसरे फावटी कित्याक विचारलें म्हज्या जापींत कांय म्हणी सूख आसा पळया पेद्रून जबाबदारी नासतना जाप दिल्ली एक दुसरें पेद्रून ताकाच मातू दिलें वय सोम्या हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुजो पाटलाव करतां हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुका मासली हांडितां हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुज्या तर्फेन उलयतां हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुज्या सिसांचो लिडर जालां हांव 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 फुड्यांक आसा तें हांव आतां पेद्रू कळ्ळें तिसरे फावटी विचारतना हांवें म्हणचें न्ही वय सोम्या तूं देव सर्गा संवसाराचो धनी येवचो आसलो क्रिस्त तूं देखून तूं जाणाय तूं बरें जाणाय तूं म्हजो मोग हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं बरें जाणाय कळ्ळें की देखून त्या गांवांत कितें म्हणून जाल्लें बायलेक वय बा तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय म्हणून जें आसलें तो म्हणूं ना कित्याक तो मोग करिनातलो देखून पळया कोण पळय करण्यानी मोग करतात तांणी सारेचें म्हणना तूं म्हजो मोग करता पळयतना कळटा ताच्या करण्यांत दाखोवन दितात तो म्हजो खरो मोग करता म्हूण हांगा पेद्रू आपणाक जागो दितालो आपूण म्हूण चिंतालो देखून पळया पेद्रू म्हळ्यार हांव तुजो मोग करता आनी तिसरे फावटी म्हणटा ना तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय कित्याक तूं सर्व सत्यवान पदवेदार सर्व जाणार तूं जाणार तुजे भायर दुसरो देव ना तूं जाणाय पळया तूं जाणाय कित्याक जेजू बरें जाण आसलो ओत्तू पेद्रू म्हाका इन्कार करतलो म्हाका नेगार करतलो 3 फावटी नेगार करतलो आनी जुदेवाचें पवित्र देवाळ त्या देवाळाचेर सोपूत घाल सांगतलो वय हांव बिलकूल ह्या मनशा वळखना सोपूत घाल पळया तितून पर्यंत तो ताका नेगार करतलो देखून कित्याक ते दळ पर्यंत पेद्रून ताका पयलो जागो दिलो ते वळ पर्यंत पेद्रू पातकी जावन उरलो केन्ना पळय पेद्रून जेजूक पयलो जागो दिलो
पेद्रू बागेवंत जालो देखून बागेवंत जालो. जेजूक पयलो जागो दिलो देखून ताणें फुडें ताच्या आत्विस्थान दवरलें. दुसऱ्यांनी ताच्या पेंगटाक बांदलें, ताका कुर्सार न्हिदयलो आनी जेजू बरी कुर्सार ताका मारलो, कुर्सार खिळायलो. पेद्रू कुर्सार खिळायतना पेद्रू म्हणालो, हांव जेजू बरी नीट उमकळोंक योग्य न्ही, देखून म्हजे पांय वयर करा, म्हजे मांडव सकयल करा, हांव जेजू बरी जावंक फावो न्ही. पळया, जेजूक ताणें पयलो जागो दिलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून तो बागेवंत पेद्रू जालो. आमच्या जिवितांत ती आमी जेजूक पयलो जागो दिवंक जाय. एकलो मनीस सदां हांव मागतालो की देवा लागीं, सोमया जेजू तूं आमच्या घरा एक पटी ये, घरा एक पटी ये म्हणून. आनी जेजूक बारी खुशी जाली, सदां हांव मागतालें आमच्या घरा हांव येता म्हणून जेजू भायर सरलो. आनी जेच्या घरा गेलो ताचें घर व्हडलें घर 5 करोडांचें घर व्हडलें. आनी जेजू आयलो पळोवन बारी खुशी जाली ह्या मनशाक. ताणें भितर आपयलो, जेजू भितर आपयलो आनी सगळें घर दाखयलें आनी माळयेक आपणून गेलो आनी म्हणालो, सोम्या तुका माळयेर एक बरें कूड आसा, रॉयल ट्रिटमेंट, बरें कूड, बारी अप्रुपाचें. तातूंत स्विमींग पूल आसा, बाथ टब आसा, तातूंत कले आसा, जिम आसा आनी तातूंत कले आसा, पुरा जाय जाल्लें पुरा आसा. तें रूम तुजें, बरें कर, बिंदास एन्जॉय कर म्हणून तो जेजूक तें रूम दिलें आनी सकयल आयलो. सकयल येवन IPL मॅच जावन आसलें, रॉयल चॅलेंज आनी राजस्थान रॉयल्स. मॅच पळोवन बसलो. मॅच पळोवन बसता आसतना कितें जालें गो तें, डिंग डॉंग बेल जालें. आनी चिंतलें कांय भुरग्यांनी ऑनलायन झोमॅटोतोन कांय हाडयलां कोणना जेजूक म्हूण चिंतून बागेल काडूंक गेलो. बागेल काडूंक येता आसतना हे 2 सिंगासो देंवसार ताच्या बागलार रावला आनी बागेल काडटना हाच्या कानपड्याक एक व्हडून बसयलें ताणें. आख्खा हाच्या दोळ्यांतल्यान किटाळां सोडली. भियान धांवलो जेजू लागीं वयर, जेजू तूं आमच्या घरा आसाय, देंवसार आमच्या बागलार आसा, देवा म्हज्या तूं घरा रुमा भितर कितें करता, इल्लें भायर येवन वॉक कर वयता इल्लें सकयल पळय. हां जेजू जायत म्हणालो. जेजू त्या रुमान तो भायर आयलो आनी वॅरांडार वयर माळयेर पुरा वॉक करूंक लागलो आनी वो परतून मॅच पळोवंक लागलो. कळ्ळें की विराट कोहली सोमा 6 बडोवन आसलो, बारीक खुशयेन आसलो. परतून बेल जालें, डिंग डॉंग बेल जालें. आनी कांय चिंतलें कांय झोमॅटोसो आयलो जायचे, न्ही स्विग्गीसो आयलो जायचे म्हणून ओपन करूंक गेलो. ओपन करतना 3 सिंगासो देंवसार रावला आतां. परतून हाच्या आनी एक कानपड्याक ठापाल्ला दिलें. उरला गी वो 3 पाल्टी मारल्या ताणें धरणीर. 3 पाल्टी मारून हाच्या दोळ्यांतल्यान किटाळां उसळ. हो सगळो कालुबुलू जालो. जेजू म्हणून सकलाय वय कितें रावलाय, तूं वयर आसाय, देंवसाराक बागलार आसा. कालंगरचें जेजू आयलो सकयल. जेजू आयलो आनी जेजू सकयल रावलो. भितरल्या कुडाक गेलो, डायनिंगाक गेलो. जेजू रांदच्या कुडाक काल घेवन ताक पिवंक गेलो. ताक पिवंक रांदच्या कुडाक येतना परतून बेल जालें आनी वचून बागेल काडटाना परतून देंवसार. कळ्ळें 3 सिंगां परतून नाकाक 1 सिंग. देवा व्हडलो देंवसार हाच्या अर्द्याक एक खोट घाली पळय. वो वंटीक उठून सकयल पडलो आनी बाबा येयलो, देवा सोम्या तूं भितर कितल्यान थाक पियेताय, भायर ये म्हणटी, रांदच्या कुडाक खालें करताय म्हणून आयलो. जेजू भायर आयलो आनी म्हणालो, सोम्या हें सगळें घर तुजें. कळ्ळें गे, वयलें घरी रूम तुजें, सकयली तुजें, रांदचें कुडी तुजें आनी घरची चावी तुजी. आनी बेल जाल्यार मात तुवेंत गाडीची बागेल. हांव म्हणी बागेल बिलकूल काडचो ना, हें घर तुजेंत. जायत बाबा म्हणालो. जेजून चावी काण गेली आनी जेजू बसलो आनी उपरांत जेजू न्हिदोंक गेलो भितर कुडाक. हांव मॅच पळोवंक बसलो. बेंगलुरू चॅलेंजर्साचें जालें खेळोन. आतां रॉयल चॅलेंजर्स खेळून आसलें, हाचे राजस्थान रॉयल्स खेळून आसलें. सगळें मॅच जालें, बेंगलोर विन जालें. बेल जावंकूच ना, देंवसार येवंकूच ना. कित्याक येवना? आतां बागेल बेल केल्यार कोण बागेल काडटा? जेजू. कोणाचें घर तें? जेजूचें घर. ताचें घर न्ही, मनशाचें घर न्ही, जेजूचें घर. जेजू बागेल काडटा, देंवसार येवना. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, आमच्या घरांत, आमच्या जिवितांत जेजूक पयलो जागो दिलो जाल्यार कसलीच वायट सकत, कोणी सकत देंवसाराची नाडणी थाळणी देंवसार आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक साध्यच ना. देखून आमच्या जिवितांत पयलो जागो दी जाय कोणाक? जेजू. पेद्रूनी पयलो जागो पयलें आपणाक दिलो, उपरांत जेजूक दिलो. देखून जेजू पेद्रू बागेवंत जालो. देखून एक बरोळे तांपया आमी. देखून बळे तांपया. देवाच्या उतराकाल
आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूक पयलो जागो दिवचे हर प्रयत्न करूंक जायची कृपा मागया. आमेन. अभी रावया, आमची मागणी उबारया. तुमची सभा बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्याने याजक धार्मिकांनी बऱ्या भावाती जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलफांगड जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयांताळी आयिल्ल्या सर भक्तिकाची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक कुमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक कल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर दानीक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिव तांचे जिवीत सोबय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक, जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक, सुदारतेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवान बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, बावर्थान आनी बरोवशान पातयेन आमी बाळोजीच्या पुणशेताची आमची बावर्थान मागली मागणी तूं आयक. एक दीस आमकां कितें जाय तूं आमकां दी. ही सर आमची ते सवा मागणी तुज्या पांयां दवरता. हें मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. स्वीकार कर बापा. वायनकांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सांज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणी मोगाची. मोग आमचे कृपेशी हो दैविक देणी सर्गींची. स्वीकार कर काणी मोगाची. मोग आमचे कृपेशी हो दैविक देणी सर्गींची. समर्पिता जीव समर्पिता. माया मोगान जीवच्या आदार तो मागता. त्यागान मोगान जीवच्या कृपे बेसा. हर एक दीस परगटच्या दैविक तुझे मिसा. स्वीकार कर काणिक मोगाची.
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपा मानत असलें जामून मागत. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताज्या नांवान आमी पेटयता ती दिनी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं, तुमची सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परांत देवाक दिन वासुया. आमी करूंक पावूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपलो सिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गात चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या दिवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सगळींचे सदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच. बापा क्रिस्त पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्यांक चढून ही दिनी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कस म्हणून वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासो समर्पणची. त्याचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सश्टी खरचें रगत, पदकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवचलें, ही म्हज्या उगडासां करात. बावरताचो गूण आमी परगटया. या जेजू तुझी मरण आमी समरमता, तुझी पुन्हा जीवन पोन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सुमया जेजू, 啊 आमी अत्रिता. 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 啊 आमी
बापा छेदूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो बुंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी छेदूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभे सोडास कर. लिओम सबापा पीटर पोलम सगोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपण सवरो सुदुरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां तुजे स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमर्या देवाच्या माया संगती ती सपती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व कडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच वरवीं त्याच सांगता त्याचे जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मगाळ भाऊ भयणीन आमच्या सडवण्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तिरकेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्ल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थंडीत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून या जिवितां सुवस्कय आमकां दी. सर्गीची बाग आनी आमच्या सडबंदराचे जो क्रिस्ताचें येणें बरोवशात दिल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकां दे सुटय आनी सर आकारांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतींत दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराची पाप काढले देवाची शेळिये संसाराची पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची सेळी संवसाराची पाप काडटा ती सेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें वाग म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. कुमगार पाकात आमी जिबेर संवसो.
काळजात या मोच्या ये दनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या ये सोमिया काळजात या मोच्या ये दनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या जिविता काळात तू आपयताय पातकी भावा भयणीक तुझ्या दैवीक हिंडांत एकवटायताय वेचीक बावडांक तुझ्या ये सोमिया काळजात या मोच्या ये दनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या जिविता पिवन तुला बैठाय अमर कुरपे जरीन तुझ्या कुडी अत्म्या भुगता बैताय स्वादिक येण्यान तुझ्या ये सोमिया काळजात या मोच्या ये दनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या जिविता जरी तांतूं पोसताय मोगाळ पातकी परजेक तुझ्या हर एक पाताक दोन तूं काडताय पवित्र रक्तान तुझ्या ये सोमिया काळजात या मोच्या ये दनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या ये सोमिया काळजात या मोच्या ये दनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुम्ही येवजिली. या तुझ्या मोगाच्या येवजनापासून व दिनवसपण यज्ञ संभ्रमण जेजूच्या नावान आटपली तुझी सडवण सगळ्या मनशां पावी म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जीव आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उसारून सर्गा तुका सस्नांव वाकून आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता.
त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. बशा मग बाबडीनं तुमकां समेस्तांक ह्या पुणतळाक मोग असो स्वागत मागता. व्हडा संख्यान तुम्ही भुरग्यांक घेवन ह्या पुणतळाक हांगासर आयल्यात. बाळूजीचें बेसांव मागच्याक तुमकां समेस्तां अभिनंदन पडयता. समेचें भरपूर बेसांव मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हरी का मग शुक्रारा हांगासर सकाळीं 6:30 वरां बाळूजी मना मीस नव्यान पवित्रलाची मागणी. सवय 10 वरां देवी काकडचो तेर्स. 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन. 11:30 वरां मीस नव्यान पवित्रलाची मागणी आनी उपरांत भक्तिकांक जेवण. देव ह्या सगळ्या मंगळार शुक्राराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्यान बाळूजी सिंह जेजूचीं बेसांवां जोडा आनी संतुश्ट जाया म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. स्टॉला भेट दिया. पेंजेर केल्ले मीठ तेल कोंतमेतिनो रिलेको आनी दिशें थंयसर इमाजी आसात, भक्ती वस्तू आसात. ह्यो सगळ्यो वस्तू आमच्यात मेजूजो विरजूंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, आयुर्वेदीक, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक पिडे, भुरग्यां पिडे, आस्थमा पिडे वखदां थंयसर आसात. दुखीची तेलां थंयसर आसात. ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसां तुमी स्टॉलान दिवयेत, नंतर पुणतळार हांगासर ऑफिसान तुमी दिवयेत. तुमच्या त्या सांवा खातीर येराद्यां खातीर मागता. एनिवर्सरी, जल्मा दीस, प्रत्येक ते सांवा इत्यादी आसतना ह्या पुणतळार मिसां दिवन खंडीत तुमी तुमची त्या सांवा जोडून घेवची आनी खंडीत आमी तुमच्या त्या सांवा खातीर प्रत्येक रितीन मागता. तशेंच तुमची त्या सांवा आसा जाल्यार ती त्या सांवा तुमी पुणतळार घाला. नंतर हांगासर बॉक्सान घाला. थंयसर पुणतळार घालयेत. आराधनाच्या कोपेलान दवरलेल्या बॉक्सान घालयेत. तुमच्या त्या सांवा खातीर येराद्यां खातीर आमी मागता. दनपराच्या जेवणाक हांगासर कुमक करच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें कितलें तें जावं आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. जल्मा दीस, जुबल्यो, काजराचें कार्य, कुमगाराचें कार्य, मिसां इत्यादी बरीं कार्य आसतना पुणतळ उगडास करा. जेवणाक कुमक करा. आमी सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागता. तशेंच जेवण तयार करच्याक कोणी तर वॉलंटरली आमी सेवा करता म्हणून तुमकां बगता जाल्यार जेवण रांदच्याक, शिंच्याक आनी कांय इल्लें कुमक करच्याक तुमी सकाळीं घेवन कुमक करियेत. तुमकां स्वागत आसा. हांगासर एक रांदपी आसा. रांदप्याक वाड्या वार आमी वाड्याक वांटून घालता. त्या वाड्याकाराक सांगता तुमी भक्तीकांक आमी येवन इल्लीशी सेवा पुणतळा दिता. रांदपाक, शिंच्याक इल्लें कुमक करता म्हणून तुमकां बगता जाल्यार बेगीन एक 8 वरार येवन हो एक वावर करच्याक तुमकां भक्तीकांक आमी आपोवणी दिता. अशें तुमी जेवणाक वावरूंक कुमक करी येता. तशेंच पोलनी फुलांची पाकळी दिवन तुमी सांगात दिवचो. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं हाडूंक जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. उदार म्हणून तुमी दाखोवचें. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेश मागणी आमी करता. येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर तुमकां स्टॉलान मेळटा, ऑफिसान मेळटा, तशेंच गुगलान मेळटा. तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार मिसाचें बलिदान थंयसर आसतना तेतून मेळटा. थंय फोन करून तुमी येवचें. हर एक शुक्राराक हांगासर सकाळीं 9:30 ते 11 वरां पर्यंत कुमसार आसात. हेजो कुमसारां बसता सुटाय कुमसार सावन तुमी हाचो फायदो जोडच्याक तुमकां उलो दिता. तशेंच आयच्या दिसा आमकां कुमसारां कुमक केल्ले आसात. मनादी बाब दीपक नोरोना. तशेंच मिसाचें बलिदान तांणी आमच्या खातीर भेटयलां. तांची आवय हुशार ना. आस्पत्रेंत एडमीट करीत आसलें. हॉस्पिटलांत रुमां मेळोवनात देखून आज ह्या फाल्यां सकाळीं एडमीट करचें आसा. ती इल्लीशी हुशार ना. तिच्या बऱ्या भलायके पासून विशेश करून मागया. पाद्र्याबाची आवय बापाय दोगांय न्हिदिल्लेडे आसात. अंतुळनारार आसात. आमच्या फिरगजेंत तें हायवे फॉर्च्यून त्या बिल्डिंगांत तांचे फ्लॅट आसा. थंय तीं आसात. तांचो भाव तांचे जतन करते आसा. आनी खंडीत दोगांय अंतुळनारां आसात. तीं आज काल तावन तेच्या आवयची भलायकी इल्लीशी बरी ना. हे संदर्भार तांच्या आवयच्या बऱ्या भलायके पासून ती आमी मागया आनी बेगीनच ती बरी जावं दी म्हूण मागया. सांगातास आयच्या दिसा आमकां संगीत करूंक कुमक फादर तुमचो काळजांत उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या अपुरबायाचें संगीत दिलां आमचो मोगाचो सप्रियाम मिलार माई कोडयाळ मिलाग्रीस तांचो क्वायर मिस्त्री. तांचो काळजांत उपकार बावडटा. आमच्या आकांतांत आमच्या गरजेन ते पावतात. सप्रियाम तुजो काळजांत उपकार बावडटा. तुका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अपुरबायाचें संगीत केल्ल्या सर्व आमच्या गायनाच्या गायन मंडळ सन्यासो तशेंच डिस्प्ले केल्ल्या आमच्या सर्वांचो आल्तार भुरग्यांचो सिस्टरांचो
धर्म भयणीसो सकणासो एका सुत्रान हांव उपकार बावडटां तुमकां समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा आनी एमिसाचे लाईव्ह प्रसार केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक अनुपम तुजो इकाळच्यान उपकार बावडटां तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्ली आसा रांदपाक कुमक वांट काडलेली आसा वेलांकणी वाड्याकारां असो गुरकार असो तशेंच प्रतिनिधी असो वाड्याकारां असो काळजान उपकार बावडटां तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ऑल्वीन रोड्रिगेस फाटल्या 2 वर्सां जावन आमकां रांदपाक कुमक करते आसा तसोय काळजान उपकार बावडटां ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा आमकां जेवणाक फुलनी फुलाची पाकळी जावन कुमक केल्ली आसा आयच्या जेवणाचे प्रधान प्रायोजक जावन आमकां आयच्या जेवणाक आदार दिल्लो आसा 50व्या वर्साचो आज लग्न जिविताचो उडास काडून देवाक अर्गां सावन तांणी आज आमकां जेवणाक आदार दिल्लो आसा फेल्सी आनी वलेरियन पेरेरा वेलांकणी वाडो तांचो काळजान उपकार बावडटां तांकां बागी संतोश भरीत लग्ना जिविताचे उल्हास पटयता आनी मुखार येवचें प्रधान ह्या जागलाची मानाची वात स्विकार करची तशेंच प्रिन्स्टन आनी प्रिन्सिया नाझरेत मोडबिद्री जोविन जॉयस पिंटो स्पेटी वॉल्टर सल्डाना आनी कुटुंब सास्तान फियोना डिसोजा वेलांकणी वाडो प्रेस्ली डिसोजा अस्पेट डिओना रेगो ताकोडे डायना रेगो ताकोडे फ्रांसीस आनी बेनेडिक्ट रोड्रिगेस नित्या दरवडो 26 किलो तांदूळ आनी कळगाल्ले आंबे दिल्यात फेल्सियन वलेरियन पिरेरा प्रिस्टन प्रिन्सिया नजरेत मुडबिद्री जोविन आनी जॉयस डिपिंटो हॉस्पेट वॉल्टर सिल्डाना सस्तान पियोना डिसोजा वेलांकणी वडो प्रेस्ली डिसोजा हॉस्पेट डायना रेगो ताकोडे फ्रांसीस बेनेडिक्ट रोड्रिगेस नित्या दरवडो तांचोय काळजान उपकार बावडटां ताका समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं उबी रावया नव्यानाचें गीत आमी गावया जिजो बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणी जिजो बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणी ल्हान भुरग्या सांगात हांव समजो संतोष म्हणटा समेस्त मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरेच्या गरजांनी मनशां भावलो पिठा गुण करून दैवी वयज म्हणलें नांव ताका भाव जालें नेणारा शिकयलो जेजू मिस्त्री म्हणना व्हडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशां तांच्या सर गरजांनी तो भावता प्रगसो जेजो बळ म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता देखून बशया हांगासर जायती तेसांव आसात ह्या तेसांव सांगाता तुमची तेसांव करच्या 20 जाणां बरी भलायकी फौजोवचें बसो 10 जाणां बरें काम मेळचें बसो 2 जाणांक मतीची आनी भिरांतीची चेतना पयस जावंक तेका जावन दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवं एकल्याची पाटीची 2 गुण जावं एकल्याच्या उंटेची सिरीची तकलेचे गुण जावं एकल्याच्या पाट्याची कणेची कुशीचे बरीची 2 गुण जावं एकल्याच्या कुडीची गॅस्ट्रिकाची बिडो गुण जावं एकल्याच्या कुटुंबात शांती समृद्धी रास जावं एकल्याच्या परगांत आसलेल्या कुटुंबाच्या संद्यांक कमान भद्रती मेळोवंक एकल्या रीण करून कृपा मेळोवंक जैत लाभोवंक तशेंच एकल्याच्या कृशीचे बेळाचेर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्याचे किडीचे आनी कुरवाचे समस्ये सगळे ते निवारोवंक एकल्याच्या बरोबर बरें उदक फौज जावंक एकल्यान हाती धरली सगळीं कामां शबितान पंथा पावोवंक तशेंच तेका जाणांची मायग्रेन गुण जावंक तेका जाणां हाती धरलीं कामां शबितान पंथा पावोवंक एकल्याची परीक्षा MBBSची फायनल वायवो परीक्षा बऱ्यान ती फूड करूंक आनी बरें पास जावंक तशेंच 8 जाणां बरी सैरीक मेळोवंक 16 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक 12 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंक 16 जाणां भुरग्यांक TV मोबायल तावन पयस रावंक शिकपाक मन दिवंक 6 जाणां काजेरी जोड्या भुरग्याचे देणे फौज जावंक 5 जाणांक आमोले पिण्याचो सुटका मेळोवंक 16 जाणां हाता पांयांची गांठीची दुखी गुण जावंक एकल्याची किडनीची ती ऑपरेशन बऱ्यान जावंक आनी कांयच बदक नासतना बरी भलायकी फौज जावंक 15 जाणांक तरातराच्या गरजां खातीर म्हाका विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर मागया आनी आमी ती घालया सगळी आमची मागणी बळकाची समर्पण करन हे मागणी सांगाता म्हणया ए भगवान जेजो बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितर हांव उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिव कोलोलो आसता
तुका बतेल उलो माथल्या सकडांक दे नायक तुझे बेस्ट सामानी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सिरकाचे दादशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी देव सपोत मनीसलो आनी आमच्या मदें आनी देव सपोत मनीसलो आनी देव सपोत मनीसलो मान मरी कृपे मरले सुमत जे संगत आस्त्रे आमी तो सुदेन स्नेही पॉल जूस चेंजेस जाम देवाच्या माये बापया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या मान मरी कृपे मरले सुमत जे संगत आस्त्रे आमी तो सुदेन स्नेही पॉल जूस चेंजेस जाम देवाच्या माये बापया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडीना मान मरी कृपे मरले सुमत जे संगत आस्त्रे आमी तो सुदेन स्नेही पॉल जूस चेंजेस जाम देवाच्या माये बापया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आणि देव सपोत मनीसलो आणि देव सपोत मनीसलो आणि देव सपोत मनीसलो महिमा व पाणी बुतानी पवित्र आत्म्या महिमा व पाणी बुतानी पवित्र आत्म्या महिमा व पाणी बुतानी पवित्र आत्म्या जिस बळ काम चेरबे साऊं गाले जिस बळ काम चेरबे साऊं गाले जिस बळ काम चेरबे साऊं गाले सगळी संगता मागे ए जेजू तुवें सांगलाय मागानी तुमी घेतल्यात सुदानी तुमकां मेळटले आनी बड्यान तुमकां उक्तें जातलें तुझे भोव भगवती माया मरयेच्या मजतीचे पातयेर हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर आमचे वैयक्तीक संगाती खासगी संगाती मागया सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलां म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गी स्वभाव तुमकां दितलो तुज्या भोव भगवती माया मरयेच्या मजतीन हांव कलतेपणी आनी अधी करचें तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागतां आनी तें म्हाका फावो कर आमी मागया आयच्या दिसा सर भुरग्यां बसत मागया तांकां जाणवा गिन्याचे रूख फावो जावचे बसत पवित्र देड्यांनी फळांनी भरचे बसत बरो पावस आमकां फावो जावं दी मुखल्या दिसांनी गडगडे जगले वारें वादळ नासतना शांत रितीचो बरो पावस फावो करना आमच्या सगळ्या कृषी बेड्याक प्रत्येक मनशा कुळाक सर्वजिव्या प्राणियांक बरें फावो सुशेग फावो जावचे बसत बरें उदक जावचे बसत आमी मागया तशेंच मागया तरेतरेच्या कश्टां वळख जाल्या समेस्त भाव भयणी बसत पिडेक वळख जाल्या बसत तरेतरेच्या बांदपास वळख जाल्या समेस्तां सुडका सोडून लाभचे बसत आमी मागया सगळी संगत मागया ए जेजू तुवें सांगलां सर्गानी संवसाराक पूण म्हजी उतरां आसराशिनात तुजे भोव भगवती माये मरयेचे मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा मागया पुंदडे शारीरिक भक्ती खातीर मागया तरेतरेचे आशिर्वाद मागून भुरगीं इवा जाणां प्रेस्तां प्रायवादां सगळीं येतात आनी ऑनलायनीर हांगासर जायतीं जाणां नवयन करतात तांकां सगळ्यांक सुमेची भरपूर बेसांवां वळख जेजूची बेसांवां तरेतरेची बेसांवां लाभून दिवन मागया सगळी आमची मागणी संगता गोतून बळका जेजू समर्पण कर म्हणया ह्या जपाच्या जेजू बळकाक कदिलेनी बेसाऱ्यान बरोवले आमच्या कळसांचेर एका कुळजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोन आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी नित्य रात्रीकार मागची कृपा आमकां दिवूं दी काड आमचे वयले सर कसलें रासपण तुजे कुमकांनी बुसवण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोच्या सदां सर्वता आमेन एकडी बरो आमी दोळे दांबया आमच्या हृदयाचेर हात दवरया बळका जेजू मुखार लाभलेल्या सर बरेपण असो आमी उपकार बावडया 10 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्या 10 जाणां बरें काम मेळ्ळां 2 जाणां बऱ्या भुरग्यांची ताणें फोव जालां 2 जाणां BP शुगर नॉर्मल जाल्या एकल्याच्या घरान समाधान लाभलां एकल्याची गुमटेची श्री तकलेची गुण जाल्या एकल्या फाटीच्या कडेन कुशीची बरी गुण जाल्या एकल्याची मायग्रेन पिठा गुण जाल्या तेका तकली फटाफट गुण जाल्या एकल्याच्या कुटुंबात शांती समृद्धान राज जाल्या एकल्याच्या कृषीच्या बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला एकल्याच्या बरोबरीचेर आशिर्वाद लाभला तेका एकल्या नाती धरली सगळीं कामां शोभेन पंत पावल्यान एकल्याची बड्याची घरां बऱ्यान बड्या केल्यांत एकल्या जाग्याचे सगळे समस्या परिहार जाल्यात एकल्या चलयेचे सेसवणे जाल्यात परीक्षा बऱ्यान बरोवंक कृपा आदार लाभला बरी परीक्षा बरोवंक फावो जाला MPBSक जाल्ली परीक्षा बऱ्यान बरोवंक खूब फावो जाल्या एकल्याची मायग्रेन गुण जाला 100 जाणांचे आमाल पिवणें उणें जालां तेका जाणांची एलर्जी गुण जाल्या 5 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्या 6 जाणांक बरी सेरी फावो जाल्या तेका जाणां परगांव विजा लाभल्या तशेंच 25 जाणां तरातरांच्या मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात तांचे सांगता विशेष करून आमी मागया आयच्या दिसा फ्रायडान म्हणल्यार 2.5 वर्सांचो भुरगो ताप येवन आतां पांयांक बोळ ना असले परिस्थितींत आसा ताचे पासून विशेष करून मागया आनी ताका खंडीत पांयांक बोळ मेळोवन दी आनी बरी भलायकी ताका फावो जावं दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार मागया
तशेंच फटाके फुटोवन दोळ्यांचो दूख दोळ्यांची दिश्ट गेल्ल्या भुरग्याक बेगीनच बरी परत दिश्ट मेळोवन दी, परत तो दोळो काम करून दी आनी ताची जिवितांत प्रगती जावं दी म्हूण विशेश करून मागया. येवच्या थोड्या दिसांनी ऑपरेशन आसचें एका स्त्रियेक तें ऑपरेशन किडनीचें लगीं आसचें ऑपरेशन बऱ्यान करूंक आनी ह्या मुखांत तें वोन सायेची करपा मागया. तशेंच तरातरांचे आशिर्वाद मागोवन मागतेल्यांची सगळी मागणी सांगाता गुंतून बळका जेजून केल्ल्या बरेपणाक अर्घ जावन अर्घ मागणी सांगाता म्हणया. हे भोव उदार बळक जेजू तुज्या मुखार आमी इसर पडटा. तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकूळ ते मेळून येतल्या. तुजो नसे आमचो देव रस्तार सांबाळणार. आमची सगळी बातीनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या म्हणजे म्हाजी मारिफा तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा बांदून दीत आनी तुजे कडेन दैवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बळका जेजू आमेन. सुमयेचे नांव आमचो आदार सुमया देन आयक मुजे मागणे सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसोंग सरुदयाळ्यान मोगान बोलले देव आमच्या भू मोगळ बाबा तुजी गुण करचे सगत पिढे सुकडी लाभोंक कस बघतले तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय. हे तुझ्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातरांच्या पिढेनी कष्ट तरेचे तुझी दाळ दिसत घाल. तांचे मोतेची आनी कुडीची सर दुख तांचे दान पयस कर. तुझ्या पुता बाळूचे तुझे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय आनी अशें अंगात आनी तुज्या संगातपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाची जिवी जोडून तांकां दार जावं हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. प्रीतिमय ತಂದೆಯೇ ಮದುವೆಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿಳಿಗೆ ಸಹನೆ ಅನುಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ವಾಲಾಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट धरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जी येता राज करता सस्नाच्या सस्नाक सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बिरवया मोगळ बाबळीनो भक्तीन या आराधनांत मिसांत नवेनांत वाटिली जावन सुमयेची बळका जेजूची भरपूर बेसांव जोडलेले तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन पडयता. भुरग्यांक अभिनंदन पडयता. समेस्तांक अभिनंदन पडयता. येवच्या शुक्रारा विशेश करून भुरग्यां खातीर मागणें आसा. कितें म्हळ्यार येवचो शुक्रार रजेचो निमाणो शुक्रार उपरांत जून म्हयनो आरंभ जाता. भुरग्यांक इस्कालां सुरू जातात. देखून येवच्या शुक्रारा भुरग्यां खातीर विशेष मागणें आसा. देखून भुरग्यांक सर्वांनी LKG तावन PUC पर्यंतल्या सगळ्या भुरग्यांनी येवच्या शुक्रारा नोवेनाक येवचें. तुमी आपूण हाडा. ल्हान भुरग्यांक सुमया ससी हाडा. सुमयाची भरपूर बेसांवां नोवेना वेळा मागया आनी सुमयाची विशेष सकत तांचेर मागया आनी नवें वर्स शैक्षणीक वर्स तांकां सुरू करूंक ती जाणवायकीन तांकां फावो जातली. देखून येवच्या शुक्रारा व्हडल्या संख्यान सगळ्या भुरग्यांक हाडूंक आनी ह्या भुरग्यां खातीर मागोवंक तुमचे लागीं विनंती. आनी येवच्या शुक्रार परत मेळया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा. समेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी नवेनाक आयते जावया. आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागूंक आयते जावया. तुमचे लागीं विनंती आसा. पाद्राप येता पर्यंत तुमी मदें येवचें न्ही. सगळ्यांक तेलाची माखणी मेळटा. देखून पाद्राप पोर रिगोन कश्टान येतलो. तशें करचें न्ही. तुमी बसा. उपरांत पाद्राप गेल्या उपरांत तुमी येया. न्हय गी. समेचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगळ बापा आयच्या दिसा तुका आमी अर्घां दिता. ह्या भोव पवित्र शुक्राराच्या दिसा हे पुणथळे येवचे भाग भोव केल्ल्या पासून ह्या आराधनांत मिसांत नवेनांत वाटिली जावन तुजी भरपूर बेसांवां आम हर एकल्यांचेर जोडूंक फावो केल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता. आतां आमी जेवणाक आयती जाल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या सुमेस्त दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दाना सफोळी तेच मोपान तांकां फाटी मेळो सकर. हें जेवण तयार करून वावरलेल्या वेलांकनी वाड्याकारांचेर अल्विनाचेर सगळ्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. कुरकाराचे प्रतिनिधी वाड्याकार समेस्त तांचे आशिर्वाद घाल. तांकां कुमक केले हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या पावटी सफोळी तेच मोपा तांकां फाटी मेळो सकर. हें जेवण जेवतले आमी हर एकल्यान तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी वर. कुडीच्या वाडावडीक हें जेवण उपकारता. तशेंच आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणकादी निरंतर वावरूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. हें मागता तुमच्या पवित्र नांवान जो जी येता रास करताय सस्नाच्या सस्नाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तेलाची मागणी करच्याक देखून तुमी येवचें पदऱ्या पयले वचूं ती उपरांत.
तू बापा दुबळ्यांच्या ये तू माता देण्याच्या ये तू दिव्या काळजाच्या भुजवणदारा बोपर्या आत्म्यांक दुलोप दुसऱ्या स्वादी खऱ्या विशेवा विशेव तूं वावुरतेल्या सावळी वोतान सुकतेल्या भुजवण खरी रडतेल्या ये उजवाडा सर्व संपूर्ण भर हे आत्मे परिपूर्ण तुका पातये तेल्याचे नामून शांतय कायिल्ले इले वायटाक पडनातले नासल्यार तुजो धीर आधार तू सकड मेळले विजय सकड सुखले तांबय सकड घायले बागाय सकड घट जाल्ले शेक सकड तणसाले वाटेक परती आड गेले लाभय तुझ्या भावार्थ्या तुझे राशें पातेल्या पवी तुझी साथ देणी लापैशे गोडाचे पोर लापय आमकां बरे मोन पावय सुखाक ससनाच्या आमेन. तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडव जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा तावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडव जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडव जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं साहित्याची खाळसा मना दादोशी केल्ली आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी आपूण तळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतां जायत्या वर्सांतां ते मोपासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.